Thank you, Jesus. Brothers, do a starting prayer, no? Thank you, Jesus. मोगाळा बापा, ह्या आयच्या दिसाक तुवें आमकां हांगासर एकठांय केल्यात. तुजें उतर आयकोंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत, आमचें मन नवसरूंक ह्या उतरा वरवीं तुवें आमकां हांगासर आपयल्यात. आनी हें उतरा वरवीं आमचें मन नवसरूंक आमकां तुजो पवित्र आत्मो आदार दिता म्हणून आमी तुजेर फाटी येता. आनीक जें कितें ही आमची भयण उलयतली तें न्हय तिचे वस्तोंगी, पूण जातलें तुज्या पवित्र आत्म्या उद्देशी. आनीक जमलेलीं आसा तेणी हें उतर उक्त्या मनान उक्त्या काळजान स्विकार करूंक आमकांय तुजें बळ, तुजी कृपा, तुजी उर्बा आनी तुजें बाग फावो जावं दी. आनीक हे परी आमी ह्या उतराचेर जेन्ना हें टिचींग चलतना आनी फुडें तें काबार जातूच पासून हें उतर आमच्या काळजान बाळगून दवरून आमी ताचेर ओदीक आनी ओदीक नियाळ करूंक आमकां कृपा आनी उर्बा फावो जावं दी. तेच भाशेन हें बाळगून दवरलेलें उतर आमी न्हय फकत आमकांच न्हय पूण दुसऱ्यांकूय दिवंक आमकां तातूंतल्यान बळ फावो जावं दी. हें टिचींग ही शिकोवण जावं दी सोंपेपणान उदाहरणां बरोबर. आनी हें मागतां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. थँक यू जीसस. Thank you, brother. जेजू तुज्या उतरान म्हळ्यार जंय दोग तीग जाण तुज्या नांवान एकठांय जाता तूं आमचे मोदें आसा, हाजीर आसा ह्या वेळार. And we know, Holy Spirit, you are in our midst. The Spirit of my living God, Jesus, तुगे पवित्र आत्मो आमच्या मोदें हिंगा हाजीर आसा. तुवें बिफोर इवन वेन यू स्पोक टू मी तुवें जें उलयलें आनी हांव म्हणटालें जेजू हुंच टिचींग. बट लॉर्ड आत्माक समजून येताय ते डॉट्स जेन्ना कनेक्ट जाले ह्या वेळार जेन्ना तुवें हे विडियो तुवें म्हळें हो विडियो घे, तुवें म्हळें एक जें हांव आतां काडटलें तें आयदन व्हर आनी तें घेवन वच आनी तेजेर हांव नोको बट पवित्र आत्म्या जशें मुगे भावान मागणें केलां मुगेलो यू आर युजींग माय मायंड, माय वोकल कॉर्ड, होली स्पिरीट, you are going to give your revelational knowledge, revelational understanding, revelation through your written word. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. जे मार्क इंस्ट्रक्शन येयलोले ते हांवें फॉलो केले. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मुगेलो वॉज to take this. Hallelujah. First instruction was to take this. जेन्ना सकाळीं भुरग्यांगे टिफीन पॅक केलें उठोलें एक टिचींग गायलें पापा गेलें आनी म्हळें ओके म्हळ्यार हांव म्हणटालें पळयतात म्या कितें बरोवपाचें
कांय अंडरस्टँड जायना. ओके, मुगे अंडरस्टँडिंगाचे गेले. हांव एक टिचींग आयकतालें, ते टिचिंगांतल्यान ओके तें करपाचें. ओके, हांव म्हणलें मुगे भुरग्यांक जेन्ना पावोवपा वयतलें इस्कुला, हांव वचना मुगे घोरकार वयता पावोवपा एवरी डे. समटायम तेंगे एग्जाम आहाय तेदोन स्टडीज घेता न्हू, हांव वयतां. इन द कार तेंकां हांव रिवायज कोता. सो टुडे आय वेंट बिकॉज तेंगे इस्कुला कडेन फेर येयलो आहा आनी ते फेरया म्हाका माती आयदोण जाय आसलोलें. म्हाका नाका आसलो हें कुण्णें, म्हाका जाय आसलोलो घोडो ओ मोडको उदो भोंवता हितून. ओके, बट जेन्ना म्हाका सांगता ना भायले सगळे फेरया आहा बट ती माती आयदोणू नाय. कितें जालें? सगळे फेरया आहा बट माती मोडको ना. हांय म्हणलें ओके, पोतून घार गेलें. आतां घोवा बी कांय सांगिल्लें ना, घोवूय सरप्रायज जालो आहा कित्याक हांव कित्या येयलां. बट तें चलना. बट मुगे अंडरस्टँडिंगाचेर हांव कितें तें तो कोडसो एसो सोदूं भोंवता, रायट? बट नो, हाटले वोस हें घे. ओके, तेदोना हें मुगे कुण्णें सारकें आसलोलें इंटॅक्ट. लायक यू नो इट वॉज फिक्स्ड. एशें को आसलोलें सारकें. हें मोळो कुण्णें नासलोलें. कितें नासलोलें? मोळो नासलोलें. कितें नासलोलें? जेन्ना हातीन घेयलें कितें जालें? कितें जालें? कितें जालें? हांवें म्हणलें आतां हें आनी कितें करचें हांव? तुवें आतां पळयता आत्म्या, तूं म्हाका म्हणटा हें मोळो घेयनोस. हालेलुया. हे पॅरेबलाचेर आमकां पळयतात मो कितें शिकयता. आतां हांव ते आंटी बरें वयतालें. हांवें तुका सांगलोलें हांव येतो म्हूण तुजे बरें. जेन्ना पयले दिसा हे जाग्याचेर तुगे भावान हो रिट्रीट सेंटर हांवें घोर दिलोलें, करेक्ट? थिंग ते दिसा वयता हांव. ओके, हालेलुया. जस्ट होल्ड. हें मोळो चोयलो तुमी? मोळो नासलोलें. ओके, बरें आसलोलें. हातीन गेलें तेंय मोळें. तें जावन आसलोलें हांव. हालेलुया. हें मोळोलें होलोलें जावन आसलोलें हांव. तुवें चोयलोलें न्ही? कितको येयलोलें? चोयलोलें. प्रेज गॉड. म्हाका तुवें उलोयलो जाय म्हाका. सांगतोली आतां. एक सायडीक कुण्या चोयाय आनी ती डिस्क्रायब कोत्तोली. हांव सडनली येयलां. हांवें प्लॅन केलें ना, बट पळयता आत्म्यान प्लॅन केला. आयझाया 46:11 म्हणटा, आय हॅव प्लॅन्ड इट एंड आय वील डू इट. हालेलुया. सो हें टिचींग कोण प्लॅन केलां? आमेन. हालेलुया. थँक यू जीजस. ती आतां मोळोलें कुण्या डिस्क्रायब कोत्तलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. जेन्ना 1 वर्स आदी फुडें हेच हॉलार रितीर जातालो तेन्ना हांवें थिंगा आसलोलें आनी आमी अशीं बसतालीं सगलीं. पयल्या दिसा
हिंगसून स्टार्ट जाल्लो हिंगसून स्टार्ट जाल्लेलें पयलीं हिंगा बसून आहलोलें हय आनी कोणा बरें येयलोलें भुरगीं आहलोलीं हालेलुया या हय दोग जाण भुरगीं आहलो बाबा आनी बेबी आहलोले आनी मागीर ती हिंगा बसून आनी तेजे फाटल्यान हांव आसलोलें आनी आमगे डॉगी सदांच म्हज्या फाटल्यान येतालो आनी तो फाटल्यान बसतालो मागीर कितें जालें ही सिस्टरी नोट्स बरयताली तितल्याय बरयताली पूण हॅप्पी नासलोली सामकी निराशी कशी येयलोली आनी हांव ते पळयतालें दुनिया ही सिस्टर भाशेन निराशी आहा तेजे भितर प्रेज कितें आहा गॉड डिफिकल्टीज हा सारकी निराशी कितें तरी तेगे डिफिकल्टीज आसा हांव म्हजी पासत येयलोलें मागोंक पूण म्हाका दिसलें हें म्हजी पासत हांवें मागोवप हें सारकें न्ही दुसऱ्यांच्या पासत हांव मागतलें आनी जेन्ना ते कांय पयलीं तेणी इतली ती दुखी आहलोली म्हाकाच कितें जावपा लागलें तें पळोवन सायबा दुनिया ती कितें मागता ती ते बेगीनूच फावो कर दुनिया म्हाका नाका पूण ते एक दी जाय तें अशें म्हण हांवें मागणें केलें मागणें करून अशें उलयलें हांव तेजे कडेन तेन्ना तरूय ती इतली निराशी आहा कितें सुमार जालें दुनिया ती एक हांव चिंतूंक पडलें परत हांव घारा गेलें आनी हांवें जेजू सांगलें दुनिया जी इतली सिस्टर एकलीच आहा ती इतली निराशी आहलोली जें कितें ती मागता तें फावो तुवें केलें म्हण हांव तुका ऑलरेडी दिनवासता वाकांटान आर्गां दिता आनी हांव गेलें मागीर हे भाशेन आयज हें कुंडेन दाखयलां जाल्यार तें सारकें दाखयलां हेच भाशेन म्हजेंय जिवीत जावन आसा हुटलोलें तुटलोलें मळ्ळोलें आनी हांव हेच भाशेन जायतीं वर्सां आदीं हेच तरी जालें तेजें म्हज्या जिवितान घडलोलें आनी हांव देवाक सोदूंक भोंवतालें हिंगा थिंगा जायते कोणी जाकणी बांदार गेलें एक जागो हांवें सोडूंक नाहलोलो आनी हांव जायतें दुयेंत पडटालें म्हाका कोणाचोच आदार नाहलोलो हांव कोणा सांगतालें म्हगे दूख सूख भुरगीं ल्हान आहलोलीं तेन्ना कोणा सांगतालें म्हाका राग येतालो जायतो राग येतालो आनी हांव म्हगे तिगाय भुरग्यांक अशें मार घालतालें सारकें बरबार कोणाक कितें कांयच करपा जायना तांकां मारतालें हांव मागीर म्हगे चेडो आहलोलो तो बाबा कितें करून शिंकला तो एकलो देव जाणा मागीर तो मामी म्हणूंक लागलो तूं सदांच हेच भाशेन रावतली कांय तूं आमकां हें कोन्ना मामी तूं केरला वच म्हूण सांगपा लागलें व्हडली स्टोरी हांव तुमकां एका दिसा सांगतलें मागीर केरला गेलें हांव केरला वयतरी हांवें आमगे सांतांतून आहलोलो तो पासून हांवें भायर मारलो शेवटून तेर नोयन केलें तुका चोदाय तुकोड जायना जाल्यार तूं तितून कितें आहा आल्ताराचेर भायर मारलो शेवटून 7-8 म्हयने पासून हांव चर्चीक वचना जालें कांय कोणशें आसतालें बसोन तेन्ना आमचो इगर्जेचो फादर राती कडेन म्हाका दिश्टी पडलें आतां हांव कितें करतलें लोजयेन पडलोलें हा दुकान पडलोलें हा कितें करूं सायबा दुनिया वयतालें ब्यार उदकें कोत्तालें भायर वयतालें खूंय तर हांव म्हगे जीव काबार कोत्तलें अशें म्हणून दिसतालें म्हाका जीव दिवपाचो तेन्ना हांव म्हगे भायर वयता आसतना 1-2-4 मिटर सुमार दोये न्हेसोन कोण म्हाका दिश्टी पडटालो ताका हांव सांगतालें तूं म्हाका आडाय नाका तूं वच तुगे सायडीन हांव म्हगे सायडीन हांव वयतां तो नाच जातालो पूण म्हाका कोण आहलोलें तो कोण पळयतो पोत्तून येतालें न्हिदतालें अशेंच पळयतालें थिंगाय म्हाका दोळे दिश्टी पडटालो मागीर मॉर्निंग हांव सकाळ उठलें तेन्ना 7:30 मिस करून फादर आमगेर येतालो हांवें सांतांतून भायर मारलो तो ताणें जिरकून दवरतर येयलो घरा मारिया म्हणूंक लागलो तूं इतलें निराशे कित्याक इतलें दुखी कित्याक कितें तूं जिवितान घडलां तें तूं सांग मागीर ताणें म्हाका जायतें हें सांगलें तूं हाल्यांच्यान मिसा यो आपूण तुजें नांव बरयता रेतीर खंय जाता थिंगा हांवें ओके फादर म्हूण सांगलें आनी ताणें म्हगेलें नांव बरयलें शिरोडा आनी त्या दिसा तूं वसोंकूच जाय म्हूण सगलें कुमसार जा म्हणूंक लागलें बरें हांव कुमसार जाता पूण एक मुगे वस्त हांव त्या फादराक सांगना
लिपयता कित्याक म्हाका दुसऱ्या बॉक्सांत दिवपाक मुकोड जायना आसलोलें. हें हांव लिपयतालें. मागीर चेडो म्हणलो तूं केरला वच मामी. केरला गेलें हांव. केरला वयतरी तेर्स करपा फुडें आसतालें हांव सामकें. गायन बियन म्हणपा फुडें. 7 दिसा रेतीर आसतालो केरलाक. आनी ब्रादर जॉयल आसतालो थिंगा. मागीर हांव केरला वयतरी 5 दिसाक इंटरसेसर प्रेयर कोत्ताय. आनी सिस्टर मेर्लिन म्हूण आसलोली ती येयलो आनी आख्खो काडोक केलो. काडोक कोत्तरी आतां म्हाका सोजमोन हांवें कितें जातलें पळय तें. दादल्यां सेपरेट बायलां सेपरेट 5,000 लोक आसलेलो. मागीर हांव थिंगा रावतरी सिस्टर म्हणपा लागली एकली भयण गोंयासान येयल्या. हांवें सायब गोंयासान म्हण जायतो लोक वयता न्ही काय तोच दिसलो म्हाका. मागीर म्हणूंक लागली ती एकली भयणी बक्षिना 4 वर्सां जालीं. तोरूय हांव उबी रावना कोण ती म्हाका कितें करून कळटलें कोण म्हूण. मागीर सांगपा लागली तें नांव मारिया. ते एक्सिडेंट जालोलो आसा आनी ते नाका म्हणूंक लागलें येद्या गुंगूट आसा देव ते आतां हील कोत्ता. आनी तेन्ना हें म्हाका येद्या मोटें आसलेलें तें सामकें जालें भायर सरलें तितून कितें आसलें तें. मागीर म्हणपा लागली तें नांव मारिया. पिंक ड्रेस घायलोलें आहा इस्कर्ट ब्लावज. तेन्ना म्हाका कोडकोड येवन सायबा जेजू बक्षिता हेच वेळार म्हणलें आनी हांव पडलें सकयल. मागीर सिस्टरी बीन येवन मागीर तेणें हें केलें. पूण म्हजी हिस्टोरी सिस्टर जायती व्हडली आसा ती एका दिसा मागीर हांव सांगतलें. थँक्यू लॉर्ड जिजस प्रेज यू. जें कितें पवित्र आत्म्या जाय आसलोलें तुवें उलयलोलें सो तें दिलें. हालेलुया. थँक्यू जिजस. आम चिंतपा जायना की आरे सायबा हांवें कितें उलयलें. ना जें पवित्र आत्म्याक जाय आसलोलें आतां तितलें तें उलयलें. हालेलुया. थँक्यू जिजस. एक जें म्हाका आमगे भयणीन आपणागे टेस्टमनी दिली ती दिली तितूकूय तें एक उलयलें जें मनशांक गोना तें कितें देवा कडेन घडटा. वॉट इज impossible with men, for God everything is possible. Hallelujah. तेगे नाका कितें आसलोलें तें कोण हील केलें. The same Jesus Christ, he is the same yesterday, today and forever. So Hebrews 11 3 not Hebrews 11 3, sorry. Thank you Jesus. Come down brother. 8 no. Jesus is the same yesterday, today and forever. 13:8. Hebrews 13:8. Yes, hallelujah. That is what I was saying. Hebrews 11:1, it is on the faith. Hebrews 11:13, where Jesus is saying, Jesu Sodankal, Jesus Christ is the same, Kal, Aj, and forever. So let's go back to the teaching. Mak somna lolen ki kitya ye mate kunne ni atingele photale. This is my first session. Zait party, sister and brother Sodanch, brother George Lee, blessed to be a blessing. Sister, kedo eta. I said, Azun permission melna maka. Azun kitya aau muge kite own kona. Unless and until maka Heavenly Father agele permission. Because he said that he is guiding my path
where to go, hunch rostyan, left or right, straight or hatlian. Okay? So, jenna ao bapa ko inchatale, oh, like it was all the time, so the, not it, ajun time, elna, rao, rao, rao. Rao, or like, jenna suddenly, North India holidays, we, animge, Gorkar and Burgi, we were in Lucknow ahloli. It looked like we are going on holidays. Holiday gelo ami muge Gorkar ge gor Lucknow. Kit korpa geloli? Kit ahloli holidays? Diwali, no? Tori bor sangotam ge Gorkar was Hindu, Brahmin, and Brahmin also, like, you know, the topmost Rishi Munis, tenge descendant, and the only child. Kite? Ekloch. Jenna 2003, and recently, you know, Jenna ek tarke potu neli, sister and brother, we met them, we were all together. So then question keli, tum kitko meli? Okay, kitko meli? Ani ao sodani, Jenna muge life e difficulty, ji muge kazari jivitache eloli. तेदों कित मोटा जाना, ओके कित मोटा ले, ओ आनी मगे Gorkar कित्या योपाज याल हलो गोया एक दिसा लागोन, मग कित्या मेडपाज याल हलो, जेजू हांव कित्या लागोन तेक मेळते रस्त्याचेर पोंजे, आनी मागी कित्या लागोन काजार जावपा पावली. मेलो नाहलो जाल्यार, चोयलो नाहलो जाल्यार पावपा नाहलोली न्ही, काजारूय जावपा नाहलोली न्ही. केदोना पयलें, ओके, उतरां इश्नी पयलें. तो दीस कित्या मुगे जिवितां येयलो. हालेलुया. But Jesus argan to this elmun. Hallelujah. Thank you, Jesus. To Gorkar melo nahla jalyar. Ao muge e Gorkara. E Gorkara merpa nahlale. O mugelo zaonasa mutaite sogle. All in all. You know, Isaiah 55:4 muta. Achai, like, you know, this Gorkar jauna mugelo tekao or kopache nahlole ani I don't know whether I would have been where I would have landed. Hallelujah. Forget about destined to go in hell. How? Destined to go into hell. Hallelujah. But thank you, Jesus, that muge Gorkar melo, te rasteche melo, choile, and kaja jali, and whatever I went through, as sister said, all are gathered here. I'm sogli inga hai. Something or the other. Kiten tori amge jivita nirashi pon ge nilainga. Hallelujah. Aj tumge answer mel already. When this Lord Devan mak and teaching game ulale ing mak ale, it's all for y'all
you need to believe it, and you need to receive it in Jesus' name. Hallelujah. We are all the broken vessel. Can you see? Can you see the broken vessel? Just, meditate all the time. Just see. थोड़ा बहुत टाइम ये जाओ ना ये आयदनाचेर तुमगेलो फोकस या आयदनाचेर जाय म्हाका आज. ओके. हालेलुया. सारकें करपा जाता? जाता? मातशें कोन्न दी न्ही सारकें? प्लीज कोर. सिस्टर सारकें कोर न्ही? Praise God. This is also a parable, okay? In God te sogle reason ha ani parable, okay? Chitan choyai kichi koita poitatmo shikai. Okay? Praise God. Zale? Fix zale? Na zalna fix. Disota ani bailan fix zale? Konun poil part choitalo? Ki choitalo? जाला ना पयली पार्ट चोयतालो कितें चोयतालो फिक्स जाला न्ही जाला न्ही द सेम वे बायल्यान दाखयताय ते दोन आम कितें दाखयताय आम फिक्स जाली न्ही सो लेट मी गो पयलीं हांव जे ब्रदरा बरें गेलोले ब्रदर सारकें कोर ब्रदरान कितें म्हणलें आपणाको जायना कितें म्हणलो तेणें एक्झॅक्टली मनशाको जायना तें कोणाको जाता So believe that this was me. तुम्ही त्याच स्टेटाचे आहे, correct? Okay. Who can fix you, sister? Holy God. And you are at the right place, right time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. आता हूँ ते सिस्टरीन फिक्स केलें तें फिक्स जाला न्ही दिसोता फिक्स जाला जायत पाटी हांव दाखयतालें हांव फिक्स जालां कांय ना म्हगे जिविता एवरीथींग इज ओके बट वी कॅन सी इट इज नॉट म्हाका दिसोता हांव म्हाका फोटोयता हांव फिक्स जाला बट दुसरी चोयताली म्हाका की निराशीपण हांव हितून रांदूं जाता 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 न्ही ब्रदर रांदूं जाता न्ही बायल आहाय न्ही हिंगा रांदूं जाता न्ही कितें यूज आहा तें आतां प्रेज गॉड No. See, listen. We cannot judge anyone, and we cannot laugh because tingai kit chikote and sister tu randung gele ata kodi korpak okay जातोले use your कोडी जावपाना सिस्टर पूण कितें घालपाक बीन जातेलें no फ्रुट्स बीन घराको दोताय आमी follow आयदोन दोताय but no in that also see what किती कित सांगपाचो दिता like she can make use of it okay ते आपणागे सांगपाचो दिता but in general हें जे आमी कोड करपा उपकारता ते कितें उपकार आहा कित करपा बड ते भायर उडोया न्ही काम काबार जालें तेगेलें न्ही काबार finished that was my state where it looked like it is finished मुगेल
जीवित खबर, hopelessness. No, sister, hopelessness, full of darkness. It's of no use. कित्या उपकारना ते उपकारता भायर उडोवया. तेच पोरी म्हाकाय दुसऱ्यांनी न्ही मुगेले घराब्यान पयलीं भायर वचनाकाय आमगेले घराब्यान म्हाका कित केलें भायर उडयलें. कित केलें जाता वो जायना. सारकें उलयता लायक रॉंग उलयता. आहाय आम त्या सिट्युएशना आहाय. Let's go in Genesis 1:1 onwards. Hallelujah. Situation ahay. The situation I actually teaching Deepa ilole ek aw shikonelo te but they muge teaching ni. Let's go with poitatmok je shikoite. Hallelujah. Thank you Jesus. The situation ahay ami. Yeah. The situation ahay jalya थिंगसो आम कोण भायर काडटलो जे म्हाक हें जावन आसलोलें हांव एक आयसाया बरयलो हा की तूं म्हजो कुमार हांव ती माती. तूं म्हजो कुमार ते कुमारान म्हाका फियरफुली वंडरफुली म्हाका क्रिएट केलोलें. करेक्ट. सगळे आमकां क्रिएट केला. Psalms 139 बरयला 39:14 की God the Father has created us fearfully, wonderfully, isn't it? कित जालें मोदें? कित जालें? कित जाता लायक आमगे जिवितांक 3 भाशे तुफान आहाय जाणाय न्ही. पापा हांव सदांच तेंच शिकयता 3 भाशी आमकां आमगे जिवितांत तुफान येताय. एक तुफान जावन आसा जे हांव हेजेरूच स्टार्ट कोता न्हू सिस्टर. जायती मोस्ट ऑफ द टायम मुगे टिचींग हेजेरूच कित्या ते टिचिंगाचेरूच तुमकां अंडरस्टँड जातोलें हुंच तुफान हांव सांपडलोलें आहा. हालेलुया. पयल तुफानचें I have created. I uprastola mugele jivitant. I am the author of that storm. Hallelujah. Je tufan aha I kelte I create kela muge life. Okay. Second storm is where Satan is the author. He has done it. Aiko eta ni. Yep. Third storm जावन आसा जोय हांवूय न्ही सदां कितें म्हणटाय सैतान केलें. कोणाक कोता कोण हांवें सुद्दां केलें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? कोण रिस्पॉन्सिबल? सैतान. थर्ड स्टॉर्म हांवूय न्ही सैतानूय न्ही बट loved ones. एक घराबी आहाय न्ही थिंग मुगेलो loved ones. माय पाय भाव भयण घरकार गोमाय गोबाय everyone, okay, friends, loved ones, okay, they are the author. Hallelujah. Praise God. Thank you Jesus. जे मुगे जिविता येयलोले स्टॉर्म हांव सदां म्हणटालें चोवपा दिसतालें सैताना ब्लेम कोतालें लायक मुगे गो सोन गेलो but I
was the author of that storm. Hallelujah. Think chopa distale, you know. Let's go back, brother, तुवें गायलो तो photo. I want to see chopa distale ki, you know, sister ten mula nirashi sarki, like, you know, dog jam bringing ल्हान dog jam bringing येताली and sogli, like, you know, chopak that very moment when I came, हांव उतरा येयलें, like the way I was responsible, okay? हांव responsible आसलो त्या स्टॉमाक. कित्या म्हाका देवान एक बरो गोरकार ब्लेस केला, loving, caring, whatever you can ask for. Sister म्हजी बारा येयल्या, you just ask her. She just met him first time. ती म्हाकाय मेळ्ळ्या first time. You know, she just seen. But म्हाका इतू राग येतालो, I don't know, कितें येतालो. उतरा पयलीं सांगता हां. मुकोडे हें उतर नाहलोलें. एक वर्ड सुद्दां हांव म्हणटा वी आर कॅथोलिक्स, वी आर क्रिश्चियन्स. बट मुकोडे एक उतर, एक स्क्रिप्चर नाहलोलो. फकत उदास आहलो म्हाका दिसता, उदास आसतलो तोय जाल्यार विचित पुत्र. सांडे मिसा वयत जाल्यार फकत विचित पुत्र तोच तेगेले उदास आहलोले मोस्ट ऑफ द टायम, ओके. कित्या मिसा वयताले? वचपा जाय म्हूण. आयकपा वचना आहलो हांव देवागे उतर. भायर आहलोली सो काम कोताले, हॉलिडे आसत तेदो येताले. एक ऑब्लिगेशन, एक लॉ जो म्हाका फुलफील करपा जायो, एक वचपा जायो म्हूण हांव वयतालें. देवा मोगान वचना आहलोलें हांव. लायक, यू नो, मुको सगलें आहा, भायर आहाय आमी आतां, सगलें आहा, बरें कामूय आहा, गोरकारूय बरें काम आहा, सगलें आहा. कित नाहलो मुकोडे? उतर नाहलोलें. सांडलोलें. That lost sheep. सांडलोली शेळी. Like the relationship जे आम काजार जाचनी पयलें स्टार्ट केलें, काजारी जिविता, it started falling apart. मोगान काजार जालोली, तो हिंदू आहलोलो. He got converted. Hallelujah. This was a major win मोटाय ते भाशी. एक देवागे किंगडमा तेन तो कन्वर्ट जालो. He accepted Catholicism. I cannot say की तेन हांवें पयलीं सोद्या जेजूक मुगे सोमी दोनी म्हूण मानून घेवन आनी तो कितको मानून घेतलो. हालेलुया. So I cannot say that we had accepted Jesus as our Lord, God and Savior. Hallelujah. But now, yes, then and now, हांव सांगतलें मुगे journey. Thank you, Jesus. Praise God. So, I was responsible. But एक वस्तू आहलोली की I was in guilt, in that condemnation, in sin, where sin means I had that राग येता म्हाका
उतर नाहलो मुकोडे खबर नाहलो एक गोरकान म्हळ्यार कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलो हा जेनिसीस बुक ऑफ जेनिसीस 2:18 वोर जेनिसीस 2:18 सर्वेस्परान देवान म्हळें We'll all say, okay? आम सगळीं म्हळ्या सर्वेस्परान देवान म्हळें देवान म्हळें कोण म्हळें ना सिस्टर जिनियान म्हळें ना सिस्टर अनिशान म्हळें कोण म्हळें कोण म्हळें कित म्हळें दादलो एकलो आसलो दादलो एकलो आसलोलो एकलो आसलोलो बरें न्हय बरें न्हय हालेलुया देव बाप आमकां म्हणटा दादलो एकलो आसलोलोय बरें न्हय हालेलुया मागीर हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन कोत्तलो प्रेज गॉड राव आं सडनली आनी एक रेवलेशन येयलें कोणू ना सिस्टर यू मेट युअर हजबंड ऑन द वे तूं मेळोली ताका तुका दिसती पडलो न्ही तुगे गो नो सिस्टर तूं मोगान पळो न्ही म्हळ्यार इंकीत मुटा पवित्र पुस्तक आय वील मेक हिम सोयरी केलो न्ही सिस्टर सोयरीकीन जालो न्ही हां सोयरी कारण आलो न्ही सोयरीकू लास्ट टायम म्हणटे भाशेन सोयरी कारण ब्लेम कोताय सायबा तो दीस कितें आयलो सायबा त्या दिसा ब्लेम कोताय बट पवित्र पुस्तक म्हणटा आय वील मेक हिम So during the time of creation, when the Bapan Munchak create kelalo, in the book Genesis 2:21 to 24 will not go there. Kit molale ki God the Father created men from men dadल्या son बायल केली okay दादल्या भितरल्यान बायल रोचलेली आम बायल यू नो एडम जावन हा तुगे घरकार दॅट एडम चोयना काय तो तुगे घरकार जेन्ना हांव मोस्टली मॅरेजीक कावन्सिलींग कोत्ता दोना आय टेक देम ओवर देर ते स्क्रिप्चरां वता हालेलुया दॅट तुम मेळ नाय तुम डिसायड केल ना तुम काजरा उलयल नाय नो इट्स नॉट तुमगे घरकार हो तूं और तो सोयरीकार कोण म्हणला आपण कोण तो आई सोर्वेस्पोर म्हणटा हांव मॅरेज उलोवपा येयला ना पोतून हांव घेवन वयता तुमकां बट समवन नीड्स इट ऑनलायन ऑफलायन कोणा तरी जाये सो पळयतात मग आमकां थिंग घेवन वयता हालेलुया थँक्यू जीजस इट्स ऑल कमींग फ्रॉम अ सडन थिंग ओके So let's go with the Lord. Hallelujah. So I will make him an Kongrin. Praise God. Amen. 18. No, continue. How? हांव ताका एक फावो तसली फावो तोसली सांगातीन कोत्तलो सांगातीन करतलो हालेलुया मुकोडे उतर ना जाल्यार म्हाका खबर सुद्दां ना स्क्रिप्चर आहा म्हूण म्हाका खबर आसलोली की हांव रोचिला मुगे घरकाराचेर रूल करपाक सांगो तें आयक उठ आनी बस हालेलुया सांगिलां तें कर म्हूण म्हाका Was I a godly wife or ungodly wife? Exactly. So who will face the consequences?
जे हांव कोत्तां लेट्स गो टू Galatians 6:7 onwards. Galatians 6:7 onwards. So जे तूं कोता, what you sow, you will reap. कळ्ळें न्ही? तें स्टॉर्म जे मुगे जिवितान जालोलें तेजें ऑथर कोण? हांव आसलोलें. तुमगेली जिवितान चॅक कोराय, ओके? चॅक, लेट्स चॅक. हांव हिंग कोणा पॉयंट कोरपा येल ना, कोणा कंडेम कोरपा येल ना, कोणा जजूय कोरपा येल ना, बट आय माय सेल्फ हॅज टू सी हांव हूंय आहा आनी कित्या हें मुगे जिवितां घडोवन येयलां आज. हालेलुया. रीड. तुमचींच तुमी फसोव नाकात. कित सांगिलां? तुमचींच तुमी फसो नाकात. कित्या? कित मुटा उतर की समटायम्स वी से मोस्ट ऑफ द टायम सेटन इज द सैतानान केलें जिवितांक. कोण केलें? मुटायो मुनाई. सो वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग बी नॉट डिसीव्ड. तुमचींच तुमी फसोव नाकात. देवाक फसोवंक जायना. Exactly. मुडांकडे तुमचींच तुमी फसोव नाकात. तुमचींच तुमी फसोव नाकात. करेक्ट. देवाक Yes or no? फसोवंक जायना. Yes or no? Praise God. Thank you, Jesus. तुमचींच तुमी फसो नाकात. एका तेका बोट दाखोय नाकात. राईट नाव आतांचे आतांच. यू नो, आय नो हांव हूंय उबा आहा आनी हांव जाणा हांवें कित केलां. हालेलुया. Don't try to think or try to judge or try to blame others. Point out kona kai. Let's see, let's analyze, let's go to my own self. Hallelujah. When jena tut open kota apna ge jivit an mutai eha ao जैसे आज मुटोली आमी जे मदर मेरीन मुळे ही आसा हांव देवाची चाकोन जावं मोजे सोवे तुज्या उतरा पोरमोणे ते मुडपाक आमकोडे उत्तर आसपाक जाय. हालेलुया. हुंय सांगताय आमी आमगे जिवितांक उतर ना आमगे जिवितांक. आहा जिवितांक आहा. आज कित करपा बसले आमी हिंगा कित घेताय कितें कितें. येस. एंड जॉन गॉस्पल ऑफ जॉन 8:31-32 मुटा when you know the truth will make you free. No preacher, no teacher can make me free, but only the word, the truth can make me free. Because Gospel of John 14:6 it's written, Jesus is saying, I am the way, I am the truth, I am the life. So when he is the truth will make us free. And that is what truth is making us free as we are getting this teaching by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. So do not deceived. तुमचीच तुमी फसोव नाकात. तुमचीच तुमी फसो नाकात. Don't say he, she. मुगे गोरकार is responsible. तो थिंग हें कोता, तो थिंग तें कोता. I कांय केलें ना. No, brother. सासूमाय रिस्पॉन्सिबल. this one, that one. तुम जाणाय आनी हांवूय जाणा आसलोलें कोण रिस्पॉन्सिबल आसलो तो मुगे जिवितांक. हालेलुया.
मागीर देवाक फसोवंक जायना. God is not mocked. आनी एक वचन आहा तितून God, you cannot fool God. Okay, थिंग बरयला हा, you cannot fool God. Yes. तर तर आमी वोपताव आमी वोमताव, तेंच आमी लोवताव. तेंच आमी लोवताव. तेंच आमी लोवतलें. ऐकिल नाय. तेंच आमी लोवतलें. मागीर तुम कित म्हणटाय? सिस्टर, हांवें आंब्याक झाड गायलोलें, म्हाका खबर ना चिकू कितें येयलें तें सिस्टर म्हूण हांवें. Isn't it? No, brother? तुम जाणाय तुम कितें? What the man soweth, that shall he reap. कोंकणीन रीड कर हांवें लास्ट लायन. वोमता. तर आमी वोपताव तर आमी वोमताव, तेंच आमी लोवतलें. तेंच आमी लुंतले. So be ready for what you are sowing today. Hallelujah. Is it clear? Then don't say, "Kitya muge jivitant? Why I'm reaping this harvest today?" समझता हो आणि क्लॅरिफिकेशन जाय. Let's go back, read again. तुमचीच तुमी फसोव नाकात. देवाक फसोवंक जायना. तर आमी वोपताव तेंच आमी लोवतलें. Amen. Brother, I think so it is AMP. God cannot be full. Okay, praise God, okay. So, sogli mudia yo in... तुमचीच तुमी तुमचीच तुम्ही एकमुखार सांगाय कित्या इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना तुम सांगताय तुम्ही तुमचीच फसोव नाकात. सांगाय टेल योर नेबर्स. तुमचीच तुमी मागीर सांग तुमचीच तुमी फसोव नाकात. तुम्ही फसोव नाकात. देवाक फसोवंक जायना. देवाक फसोवंक जायना. तर आमी वोपताव तेंच आमी लोवतलें. तेंच आमी लोंतलें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Is the word of God clear? Isn't the truth setting us free? Sister Zinia set kota free? मुला बरयला हा, सोत तुमकां कटले आनी सोत तुमकां सुटका दितली. हालेलुया. Do not deceive yourself. No one makes a fool of God. You will reap exactly what you plant. Hallelujah. हांव सो कोताले राग मुगे काजारी जिविता. I was sowing anger, bitterness. What did I plant? What did I reap? I reaped exactly what I had sown. But. And I was trying to put a makeup. सारकें जालें. ट्राय दुसऱ्यान दाखयतालें की काजारी जिवीत बरें हा. Isn't it? जिवीत आमगेलें सारकें चलता. काजारी न्ही, सगळें आमची हुंय आहाय ती आम जाणाय सगळें सारकें आहा. बट कितू तेंप भुरगीं जालीं. After 6 years, baby was born. That same मोग जो पयल दिसा आहलोलो तो ना. मुटा लागो एक नोट सुद्दां बरोवन दिलोलो पयल पाट मेळ्ळो त्या दोना. मोतो जाल्यार तुजे बाराकू मोतलो.
ओके बट टायम येयलो म्हणपा लागलो आपणा तुज बारा आनी ना रावपा नाका आय डोंट वॉन्ट टू सी युअर फेस हांव तूं मेल जाल्यार सुद्दां इट डजंट मॅटर एंड ही फायल्ड डिवोर्स Didn't I sow and didn't I reap exactly what I had sown? Can I blame somebody else? But I came to a point, एक point येलो जायना टॉलरेट करपा मुकोडे जायना जालें मुको आनी जायना मुकोडे जिवितां आय डोंट नो मुकोडे धाकलीं भुरगीं हाय बट डिप्रेशन anxiety like worried fear the evil like the spirit of fear was there that is evil spirit okay fear itu fear ki hobo na jit astole motole and it's been like because of COVID go Poland and yaoinga noko to he said I don't want to stay divorce file kelo ha it looked like it's over. Let's go to Genesis 1 onwards. It looks like mugele life आमगे जायच्या ना गेली जिवितांक दुयेंस जे सिट्युएशना वयताय आमी आय डोंट नो अनजस्टिसली कित्या तूं ब्रदर तुजें कित्या हितू एक्युजेशन येयलां तुवें कांय केलें ना मगे बाबा बट सगळें तुजे अगेन्स्ट आहाय तुवें जायत बोर करीत आहा Thank you, Jesus. Give him a hug. Brother, give him a hug. I want Brother Ramesh, give him a hug. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jaitani sogli like Jesus loves us. He knows exactly what ami huya hai ki toita hai amge jivitant. Hallelujah. Jesus loves you, brother. He told me to tell you he loves you. Thank you, Jesus. Praise God. एक पॉइंट तुवें ते पॉइंटाचेर हा ब्रदर तुवें म्हळ्यार आपणाक कोणी जायना cannot tolerate okay but brother you are at right place at right time he can and he is ready to fix you hallelujah just be ready to go with a journey with him a journey os par ready jao it's a beautiful wonderful blessed journey with him hallelujah thank you Jesus praise God I was also the same ingach bosona lole सारखे निराशी एक डिसिजन एंड आई सेड आई मुळे हांव कोणा ब्लेम कोना जालें बट आई मुळे बापा माग बोगोश तेंक बोगोश न्ही पयल माग बोगोश
जायत पाटी आमी तेंक बोगोश मुटाय आमकां खबर आसना की वी हॅव टू फॉरगिव आवरसेल्फ फर्स्ट. म्हाक बोगोश. We say this one, we say that one, this is responsible or responsible, they're responsible, mak dinga galpak. But I don't never say I am responsible where I am. Hallelujah. I am responsible. हांव गेलें आनी हांवें बापा सांगिल्लें I said I was guilty. I was going. एक confession न्हू, 2 confession न्हू, 3 confession न्हू, 100 confession केलं असतं brother. But I admitted that I am wrong. कित केलें? I केलें. I said I'm wrong. And first forgive me. जायत वाट मुटाय हुर्साचे मुटाय and mutai, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. But you have to say and admit and acknowledge that, Father, forgive me, for I did not knew what I was doing. Hallelujah. Kenna mula? Kenna mula? Kenna mula eh? Aaj mudya. Mudya. आणि जेन्ना तूं हे मुटोलें तेन्ना त्या टायमार तोंड that very moment पवित्रात्मा will take over, and he has already, when you say that, when you acknowledge that very moment पवित्रात्मा आपणागे कार्य start केलें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. जेन्ना हांवें केलें, जेन्ना हांवें एडमीट केलें, आनी जेन्ना हांवें म्हजो लायक म्हज्या जेजूक हांवें म्हगेलो सोमी, दोनी आनी सोनवंडार मानून घेतलो, तेदो कितें जालें? तेदो कितें जालें? Focus here. What happened was this. Father God made Jesus a sin, a curse, a condemnation. The death went into Jesus, and to modko fortai tuge nawanjana in North India. Amgele tadona ek modko fortai. Okay, this teaching I got from one preacher where tuge nawa modko fortai and tu kit lagota ni. तुझे कित वायट जाता ओ कितें तुगे तुका वायट जावपा लागोन कोण तुजे दुस्मान आहा तो मोटको फोट मुटाय न्ही तें नोता जाता ओके एशको मोटको एक मोटको आसोता ओके तें दे गो समवेर इट्स ओके आनी तुगे नांवाचेर तो सपोज मुगे एनिमी ओके म्हाका तेका त्रासांक घालपा जाय तेगे लायफ काबार करपा जाय समजाय आं जाल्यार कितें कोताय तेगे नांवान तो फोटाय ओके बापान तो मोडको जेजू केलो तुगे नांवान तेका फोडलो हालेलुया ग्लोरी टू गॉड Give the highest glory to your Father God. You should shout, you should praise, you should thank God for it. That is what happened on the cross. Clear? Ki zalne crossacher? जेन्ना तूं आपणागे जेजूक सोमी दोनी सोनवडार बांदून घेता that very time everything changes in spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. This was the day, and this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. Jara itu tem maka in kita dana lalo. Because for this day, brother,
to set all of us who are listening, to set y'all free, and y'all are made free because y'all know the truth, and truth has made y'all free. In Jesus' mighty and glorious name, Father God, we pray. Amen. Futolo, kabar. Yes. You should jump in joy. जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें की अरे हे विडियो गायलो तेदोना कित गेलोलें जेजू भितर कोण म्हणला येस एक म्हाका दिया सिकनेस गेले सीन दॅट गिल्ट वॉट एवर तुजे भितर आहाय तें घाले आज जेजू भितर लेट्स पुट इट आज तुम कित ओयताय तितलें घालाय जेजू भितर बिकॉज इट्स ऑलरेडी पुट इनटू हिम बाय अबा फादर योर फादर एंड माय फादर हालेलुया प्रेज गॉड these tears yes they are tears of joy thank you Jesus प्रेज गॉड ते जेजून गेले आपणा भितर आनी कित्या लागोन तुम सफर जावपा जाय वाय कित्या लागोन सफर जावपा जाय हांव न घाल्लोलें बट आज तुमकां एज ब्रदरान तेका लागोन पवित्र आत्मा हांव जाणा पवित्र आत्मा प्रेयर करतलो जेन्ना पवित्र आत्म्यान सांगलें ब्रदरान सांगिल्लें टिचींग सारकें सिंपल कोड विथ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स दिलना सिंपल एग्जाम्पल्स Isn't it simple to understand? Complicated, huh? मागीर तुम हुशाल जावन जंपिंग उठोन आपणागे चेहऱ्यांतली आर्गां दीत आनी मायटी ग्लोरी दीत तुम नाचपा जाय कित्या जें कितें तुमगे आज सिट्युएशन आहा तें ऑलरेडी जेजू भितर गायलें आनी तो ऑन द क्रॉस तें म्हणलें मुगे धुये आय एम टॉकिंग टू यू इट सगळें सोंपाडलें इट इज फिनिश्ड हालेलुया थँक यू जीसस Praise God. Thank you, Jesus. So, you know, सगळे आमक जाय तेश कोणाक आसपा जायना देवा तुकी जाय because he is good, he is perfect and his timing, he is on the time. मुगे स्टोरी आय डोंट नो मुगे टेस्टमनी तुम आयकिल जाल्यार ना सो कोडपा जाय मुखार की जालें हालेलुया खूंय आहलो मुगेलें काजारी जिवीत रस्त्याचे सो काबार जाले थँक यू जीसस खूंय आहलोलें इन द कोर्ट थँक यू जीसस लेट्स गो इन जेनेसीस 1 कोंकणी अरोंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रचली पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो प्रेज गॉड सगळीं म्हणया ओके औरंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रचली पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो wait in the beginning when God created the universe means heaven and the earth okay heavens and the earth who created God कोण रोचिला देवान रोचील जाल्या देवा रोचना रास्ती न्ही
तुम कित्या तुमगे डिफिकल्टी तुमगे सिट्युएशन तुमगे तकलेचे घेवन तुम कित्या चलयताय? देवान रोचील तुका न्हू ब्रदर? देवान रोचिला जाल्यार तूं कित्या तुगे बिजनसा टेंशन घेता, भुरग्यांगे टेंशन घेता, घरा आख्या टेंशन घेता, कित्याक घेता? हालेलुया. देवा देव आसती न्ही. बट जेजून दाखयला आतां तेन्ना आपण गेलें सगलें जें तूं कितोयता. ओके. बट आजून ते जिवे देवा ओळखिलो ना ते आजून कित जालें ते टायमाक. आनी जेन्ना आमी जेजूक आमगे सोमी दोनी रोचनार वेन आय एक्सेप्ट जीजस एज माय लॉर्ड, माय गॉड एंड माय सेवियर, तो कित म्हणटा आपण तुगे सगलें गेलें, आपण काबार केलें फुरसाचें म्हणलें इट इज फिनिश. जाल्यार जेन्ना तूं तेजें स्वत मानता, तूं वयत तें ऑलरेडी आपण गेल म्हणटा आनी तूं म्हणटा जेजू तुंय गेलें, तुंय काबार गेलें, म्हाका आनी कांय ना. आपण एक जोयतीवण जिवीत जियेता बिकॉज इट्स रिटन दॅट इन Corinthians 2 Corinthians 5:17 that I'm made a new creation in Christ Jesus. आदलो तें past sin nature everything is gone, finished. He has made me righteous. तेन म्हाका रायट स्टँडींग दिलो हा देवा कडेन. आनी जे तूं वयता तेगे ड्युटी जाता आतां. जेन्ना तूं मान दिता जेजूक मुगे सोमी दोनी सोनवडार म्हूण तेगे ड्युटी जाली तूक भायर काडपाची आनी तेन ऑलरेडी भायर काडलें फुरसाचेर. बट तुगे स्वत मानपाचें आनी यू हॅव टू बिलीव एंड यू हॅव टू रिसीव दॅट दीस हॅज हॅपन्ड 2025 years ago. कित्याक तो जाणा आसलोलो तुगे जिवितां हें सिट्युएशन येतोलें म्हूण. बट नाव रायट नाव तूं हें डिसायड करपाक जाय की येस जीजस आय बिलीव यू that you have already taken everything, my pain, my sorrow, my everything, and it is finished. How is pana itutlan? Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Getting it very simple. मुगे काबार जालोलें जिवीत. But the time I accepted Jesus as my Lord, my God, my Savior, things changed. I don't know him. I don't know anyone. I don't know. But the Lord, देवान म्हाका सांगलोलें वोस गे आतां हांव नोक तुका हांव वडखना बट तो जाणा जो तुका रोचिला तो जाणा तूं कितें वयता तो. हांव नोको. I'm just like this. हांव माती आनी धूळ. I'm just his, like I'm nothing. I'm telling you, हांव कांय न्ही. हांव म्हाक ते मुगे ते भयणी चोयला हांव कितको आसलो तें. But today, yes, I am led by the Holy Spirit because He is inside of me. 1 John 4:4 मुटा greater is the one who is inside me than the evil who is in the world. So it's no I, तू चोयनाका सिस्टर or brother, केन्ना चोयनाका ती सिस्टर दिता, ती तो brother कोता. But see who is inside that God who has created you. He knows what you are going through. And if हांव तुका येल जाल्यार तो जाणा तूं कितें वयता आनी तो म्हाका सांगो लायता तुगेलें सगलें सोंपाडलें आपण फुरसाचेर. हांवें म्हळें it is finished, सगलें सोंपाडलें. But I don't know, you have to believe it and you have to receive it. तें गायलोलें तें व्हिडिओ जस्ट तुमक जायचा म्हणटाय कोण ब्लॅक मॅजीक केल्या आवय कोण शिराप गायलो हाय कोणागे एन्सेस्ट्रल कर्स आहा डिवोर्स जाताय कोण कॅन्सर जायन वता श्राप एक्झॅक्टली तेका वयत तें आय डोंट नो. You believe it? Yes, I am only believer in my family, but I always pray for my family that Praise they God. will come to know this. And God is talking to him today? Yes, I believe that. I was just talking to Sister Anisha before, a few minutes before your sermon start.
and it's truly Holy Spirit leading you to talk with my dad. I don't know whether he's your father. I don't know anyone in person. I don't know anything. But you will not be the same. Y'all will see the glory in her. Because God wants to show you all the glory. What is impossible with men, it's possible with God. It's written, Luke 1:37, nothing is impossible with God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. God is using this girl. It's not that आमकडे आतू आहे, पायू आहे, सगळ्या आहे, but आम कितें करपा पावनाय. But she's a true believer. Because of her, I can see her family over here. What else you need? The glory is in her. Thank you, Jesus. I don't know. God knows. That is what I'm Muttuka. It's not brothers, it's not sisters over here. It's the God who is inside us. He should be glorified all the time. Amen. Thank you, Jesus. Nothing is impossible with God. You know, Maggie, जेन्ना ते पॉयंटा येयला हांव की जायना मुखाडे आनी जेन्ना हे वर्ड नाहलोले मनीस वर्डा येयले द फर्स्ट थिंग हांव एक रिट्रीटा गेलोलें त्या दोना थिंगा पवित्र आत्मो म्हळ्यार खबर ना म्हाका पवित्र आत्मो यू नो सॉरी हांव क्रिस्तांव बट पवित्र आत्मो लायक यू नो फायर ऑर लायक द डव येता इतलें जाण आसलो हांव ओके बट I encountered him in one retreat center where, you know, sister, what happened? You want to know how I encountered him? You know, तूं आज retreat आयला suitcase घेवन येला मुगे थिंग suitcase नंबराची लॉक जाली आनी हांव सारकें एज चोयलो म्हाका इन दॅट सिट्युएशन नंबर जाणा बट पांचीन कोता उदकें जायना सिस्टर suitcase जेजू हेल्प कोर सेशन स्टार्ट जावपा आहा चेंज करपा जाय आनी इट आवटसायड द स्टेट हेल्प कोर जेन्ना म्हळें जेजूस हेल्प आनी दोग आहाय आनी आमी ट्राय कोता ओपन करपा जायना आनी कितें जाता थिंगा हांव म्हणटा पळयता होली स्पिरीट हेल्प मी डू इनवोक ऑटोमॅटिकली मुगे सुटकेस ओपन जाता हालेलुया दिस इज द होली स्पिरीट God started, Holy Spirit started as we play kotale te video. Te boini oila udeshi, you know, then apnage कार्य start kelenga. Hallelujah. The same poetatmo, Spirit of the living God is talking to you all today. It's not me. We cannot take any credit. We cannot touch His glory even. We cannot. Exactly, she said. The Lord knows. Upon mugelo poitatmo. Te mota apnage poitatmo jana. And tu te chuloita. Then yani जायत glory चोयतली तुवें. जे मुनच्या करे आता हाय पाय हाय सगळे हा बट घराको बसोन हाय. मुगेले लव वन सांगता ओके हांव जायत वयतालें 2 म्हयने जाले म्हाका दिसना टायम आहा दॅट वील बी अनदर टिचींग अनदर टायम इतुलें यू नो पर्सिक्युशन ब्रदर इतुलें हात पांय हाय सगळे हाय म्हळ्यार कितें काम करपाक
बट कितें आहा तें इंकून काबार करपा सोदताय न्ही. See, look at this glory of God. Through her, the whole family has been touched and been set free. आनी आनी हुई आमगेली कितें जाता एक जायत पाटी आमगेले घरा आमी being like we give the word of God आमगेली घरा आम सुटका करपा पावनाय आम दुसरे कडेन भोंवपा वयताय. This is a living testimony. This is a living testimony which we have to praise God for what He has done for this girl, for this girl. And I declare in the name of Jesus, God is using you, not going to, He has already started using you and your household to serve the kingdom of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Any old testimonies ayo. Hallelujah. We try to see the big picture. No? We forget what God is doing, little things in our life. Yes. हॅलो ना ते होली स्पिरिटा बद्दल सांगलें न्हू सेम थिंग हांव गल्फाक वयतना आय वॉज माय मेडिकल वॉज अनफिट ओके एंड आय प्रेड इन टंग्स एंड automatically that she came, that madam came and told me that you are fit. Like that it is. The Holy Spirit works in that way. Hallelujah. Thank you, Jesus. So in shikpa jay ami tongues. We have to use the weapons of the kingdom of God. No? Sansari bawan kit kele immediately tongues an gelo no. Tu call kelo konaku are मुगे बायले कॉल कोता मुगे भुरग्यांक कॉल कोताय मुगे फ्रेंडाक कॉल कोता मुगे कॉल फर्स्ट वयता आनी म्हणटा अरे मेडिकल येयलें अनफीट जाल तूं ऑलरेडी जालो वर्ड्स हॅव पावर तूं अनफीट ऑलरेडी तुवें डिक्लेअर केलें आनी रिसीव केलें ही डीड नॉट देन रिसीव केलें ना वॉट ही सॉ seen and unseen he did not but he went he said God I know you are God and the tongues and gelo and what was unfit came. The report came, the negative report was cancelled, and the new report said, Madam came and she's. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. But I saw you in Jakdiban with your husband. He was very happy. When, sister? Now or before? 1 week before. Okay. Hold on. Hold on. The Lord has spoken through you. This is required, okay? 1 week before, Jakniman, you saw us very 1 or 2 weeks. 2 or 3, might be 1 month before, okay? When Papa had come, no? Yeah, no, after that. After that one, some session, yeah. So we were joyful, no? Yeah. So then already diktoile muge go elo am so aha ekubara and family is reunited, restored, marriage is reunited, restored. So she Holy Spirit already gave a answer. Soglange open jale. Hallelujah. Thank you, Jesus. So think kitko palti atiya. Hallelujah. Thank you, Jesus. So as I was saying, jaye सो केलोले ते म्हाका मेळ्ळे जे हांवें गायलोले बी ते हांवें हार्वेस्ट केले हेट्रेड तूं हेट्रेड घाता आनी मोगा आशेता हांव हेट्रेड घातालें हांव राग घातालें आनी एट लास्ट हांव मोग आशेतालें मेळटोलें मागीर तूं कित्याक कोताय कोणाकाय हालेलुया तुका जाय तें घालाय getting the principle kingdom principle meta hallelujah thank you Jesus so let's go how in the beginning God created heaven and the earth kongrin read kore अरंभाक
देवान औरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रोचली. स्वर्ग आणि प्रीतम रोचली. औरंबाक देवान स्वर्ग आणि प्रीतम रोचली. नाव स्वर्ग आणि प्रीतम काडाय आणि मुडाय औरंबाक देवान देवान फ्लोराक रोचले. It's not to आवयगे कुसवी आयलो तेदो रोचले, but केदो रोचले? It's not that you were created that time. Everything has come through Jesus Christ. We were already in Him. Hallelujah. Gospel of John 1, 2 and 3. It's written, no? Hallelujah. So, तुमगे नाव घाले इंगा. In the beginning, God created. No, your name. Priyanka, exactly. Hallelujah. It's not your father, no? Your dada, no? And? Mama? Okay. Praise God. तुई तेक last time I example दिलोलें सबीना वाला. तुमी दोगांयनी तेका तुम एश कोन दा बेबी दाखयलोली आनी तुवें काडलें कुसव्यांक गायलो तेका. तुवें सिलेक्ट केलोलें ओके हें जाय प्रियांका जाय आपणा. मागीर तुम कित्या तेजेर चड स्ट्रेस दिताय? It's He who has created. And last time I gelo te Jeremiah 29:11 muta, I only know the plans I have for Priyanka, plans for her welfare, for her prosperity, not for destruction. Hallelujah. And the future which she is hoping for. Amen. God knows. Because He had created and He knows the plans He has. Only He knows the plans. तुम ना कोई तेगे plan. तुई सिलेक्ट केलोले. तुई तेगे रात लोचलो पाय रोजलो. So let Him do, and I know that the glory is already shining in Him. She has walk in Jesus Christ. तुम तेगे गेन, तुम अथॉरिटी गेन, तेक चलोवपा जाय, तुम शिकपा जाय, कित करपा जाय, कितको उपकारपा जाय. आत यू ऑल आर द स्टुवर्ड. तुमकां देवान एक कार्य दिलो आहा, तुमी फुलफील करपा जाय ते चेडवागे जिवितांत. बट नाव हे अंडरस्टँडिंग घे हे टिचिंगाचेर आनी लेट जीसस हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड. लेट्स गो देर. इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड प्रियंका. And? पूण प्रितुमेर आकार नाशिल्लो. आकार नासलो. प्रियांका आकार आहा. मागीर सोमदीर काळोखान बुडलोलो. कालोकान बुदलोलो. आनीक देवाची शक्ती उदका वयर वचताली. वयर वचताली. द होली स्पिरिट इज देर. टेल द लॉर्ड ही इज द लॉर्ड. नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. नो ब्रदर, नथिंग इज इम्पॉसिबल. In that state also the glory is shining. She is doing what people cannot do. आत पाय आसोन सुद्धा कोण आहे ते कोता यांचोय. Praise God. I'm not saying that you are not, but I'm understanding the tuka like God is God. God is God. Okay? तेज भाशेन जायचं नाही. ऑनलाईन ऐकता आसतली. So it's going for them. माय पाय कस कोताय आसतली आपणागे ओन भुरग्याक. बट तेन टॅक फॉर्म केलना ओ तेन टॅक सिलेक्ट केलना आनी आपणागे कुसवी आलना. नो सॉरी. Only God knows the plan He has for those children, those who are going through it. And praise God, Priyanka, you have got blessed mother and a father. Amen, yes. Pray for those children back, those who are going through same thing. I saw to tench pasot magtolem because you are the one who will be getting out every
children who is going through this curse where they are rejected, abandoned केलं आपणागे own family, तूं तेंक भायर काडटलें. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is going to use her. The light is shining. The light is shining. No, brother. Why do we see Ameshko Hai? In that also, praise God. The first session, so Lord got me also. Thank you, Jesus. No, brother. Kitu Patel na, but right time. Not our time. Mag jai jalya, jait poide jata. Ayata sister. Mag okay, aun dipayat. No. When he wants. He knows who is coming. Kaun hai pa. Isaiah 43:1. Yeah? I want to give it to all those Jacon are going through rejection, depression, like suicidal thoughts. Right now, as the Lord Sangota, Isaiah 43, we'll go Isaiah 43:1 onwards. जाकोबा, Okay. Priyanka, हांवें तुका रोचला. हांवें तुका रोचला. इस्रायेला, Priyanka, हांवें तुका आकारून हाडला. हांवें तुका आकारून हाडला. तर आतां हांवूच सोर्वेस्पोर हांवूच सोर्वेस्पोर अशें सांगता. अशें सांगता. कितें सांगता तो आयका. अशें सांगता. भिवू नाका, भिवू नाका. कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका सोडयला. If God has set you free, then you have to stand, you have to glorify. And with this also, no, we don't know His plans, His will, but we know and we know that only God knows the plans He has for Priyanka and plans for her welfare and for her, not for destruction. And He's saying, हांवें तुका सोडयला. Yes. Received. And because you are redeemed, you are saved, you are going to, Lord is going to, He has already started using you mightily in the kingdom of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Do not focus what I'm there, kedo tole, kedo kotole. Don't focus on that. Where you are, which situation you are, you have to just serve the kingdom of God. Because Jena ao मुगे सिचुएशन आलोले, I did not see any change. I saw nothing is working. But I did not got stuck. जेन्ना म्हाका वर्ड मेळ्ळे, एक स्क्रिप्चर मेळ्ळो, हांव तो स्क्रिप्चर मोटरसायकलीचेर वयतालें आनी दुसऱ्याक दितालें, कोणाकूच वयतालें, लायक यू नो इगल, ती वयता, तेगे पांय मातशें पडना, एकूय स्क्रिप्चर आहलो मुकोडे, 1 Peter 2:24, बाय द वुंड्स ऑफ जीसस यू आर कंप्लीटली हील्ड, तेक बसयतालें, आनी उसगांव सोन केन्ना हांव उसगांव सोन मारगांव चर्ची वयतालें मिसाक, सगळें दिसतालें शी इज गोईंग बाय लॉ, सोदां मिसा वचपा जाय तेका, हांव मिसा मोगान देवा मोगान वयतालें, बट थिंगा आटेच वयतालें, कोणा तो स्क्रिप्चर दिचो आनी कोणा सुटका दिची, देव कोणा सुटका दिचो, आपणागे भुरगो तो जाणा थिंग आटेचे हिंगसो बस स्टँडाचेर चोवप, कोण आहा कोण बायल आहा, आनी तेक बसयतालें आनी हांव हिंग कितें मेळटालें तें सांगत वयतालें मुगेलें टेस्टमनी, सांगत हें उतर तें सांगता, हें उतर तें सांगता, हो स्क्रिप्चर घे मुडीत राव. म्हाका चड आयडिया नाहलोली वर्डाची, सारकें न्यू आहलो हांव, बट तें मेळटालें तें हांव हिंगसोन उसगांवसोन मारगांव सुद्दां कोणाकू बस स्टॉपार एकलें बसयलें, दुसरी जायत पाटी हिंगसो वयताय, मोस्टली लायक यू नो शिरोडा थिंग सकलाचेर देंवताय, थिंगसो वयताय आनी मडगांव तेश को मुगेलो हांवें मिनिस्ट्री स्टार्ट केलोली, मोटरसायकली मिनिस्ट्री. हालेलुया. हां कित ब्रदर?
प्रेज गॉड. बट हांवें चोयलां जो हिंगा लोक आहा न्ही, एक पाट म्हाका एक आमगेली ऑन बोर्ड ती बायल लायक यू नो हिंदू ती म्हणपाक लागली बाय हांव पण फुलींग किता फूल जेजू तेंगे एक फुडसा कडेन तूं आपण सांगो तें आपणा सारकें काल जावं वयता यू नो जायत पाटी आमी आय एम सॉरी टू से दॅट हांव म्हणटाय आमी लायक यू नो आय एम नॉट कंडेमिंग ऑर जजींग बट समटायम आमकां दिसता हांव सगळें जाणा हांव म्हणटा तेचे भाशेन लायक म्हाका कितें जाय हांव मिसा वयता हांव आयकता सगळें करता मुको सगळें बट जेन्ना कळ्ळें मुको कांय एक उतर सुद्दां ना आनी लायक हांव नको कांयच आयज सुद्दां हांव म्हणटा हांव कांयच नको हांव ABCD स्टार्ट कोतींग आहा until I die I will say I don't know anything Lord Holy Spirit तूं शिकय म्हाका हांव A B सुद्दां हांव नको हांव जाणा हांव नको हांवें प्रिपेर करेल ना आजून म्हाका व्हर म्हणलोलें हांव घेवन येयलां तें हॉलोलें तुटलोलें हांवें म्हणलोलें कित्याक व्हरपाचें हॉलोलें मोळोलें तो म्हणपा लागलो तूंच तें हॉलोलें मोळोलें कोणें चिंतलोलें आजींग आसतलें कोण केलें जेन्ना हांवें म्हणलें जायना मुकोडे आनी हांव रिस्पॉन्सिबल आहा हे सिट्युएशना हांव रिस्पॉन्सिबल लायक दॅट प्रॉडिकल सनान म्हणलें कन्सिडर केलें त्या टायमा हांव मुगेले बापा कडेन पोतून वयता दॅट पॉयंट जेन्ना तूं म्हणटा लॉर्ड I consider. What you consider? What do you consider? What do you consider? कित consider कोताय? दुसऱ्यान केलें? कित acknowledge कोताय? तेन केलें? तो गुन्यांवकारी? ओ केन केदो कोणा रावताय तुमी? हांव गुन्यांवकारी म्हणपाक जेजू हांव गुन्यांवकारी म्हाक बोगोश हांव नाका आसलोलें हांव कित कोता तें तुम दुसऱ्यांकू म्हणपा उरली बापा बोगोस तेका तो नको तो कित कोता केन्ना म्हणलां बापा बोगोस म्हाका हांव नको हांवें कित केलोलें हांव कित कोता तें आनी हांव कित कोता उतरा येल मुटरी थिंक यू मायट थिंक हांव उतरा आहा जाल्यार हांव कांय गुन्यांव कोना हांव दुसरी म्हणटाय दुसरी कोताय बट नो एवरी डे आय हॅव टू से लॉर्ड फॉरगिव मी फॉर आय डू नॉट नो वॉट आय एम डुईंग बट I know you are there inside of me. Whenever I fall, you get me up, you make me walk, and you do not keep me there where I am. But I know, Lord, it's you, because of you, who I am. That is who I am right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. So when I mule, depression itule ki tonache disti potale. No, brother? Disti potale. Like how we get to fear and palpitation handle and dub jate bon jaina lole. Kitya, there was fear of death. Kon at aikta itim aikta asoli that fear of death, fear of shame, guilt, condemnation, sin, curse. Kon mutale os tumge ancestor किते हा ते लागोता मुनाई. No, brother? Ancestors? Te lagota ni, brother? Chala tu dao?
खूंय धांवतालो कितू धांवता स्टॉप कर नो ब्रदर believe what Abba Father has done for you. धांवपा बंद कर मोटा. You know. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah, last will do. Yeah, so, you know, brother, तुगे नाव कितें? Anish. But now, thus says the Lord, that created Anish. Oh, Anish. And he that formed Anish. Anish, fear not. Anish, fear not. For I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Hallelujah. I don't know, तू कोणे मूल जाल्या तू मुगेलो, but तुका बाप पुटाज. Anish, you are mine. Guarantee. Praise God. I want to give the second one also. Thank you, Jesus. When Anish passes through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow. Anish, when thou walkest through the fire, when Anish walks through the fire, Anish shall not be burnt, neither shall the flame kindle over Anish. Hallelujah. जे तुझे रेलां ते तू लागपाना कित्या बापान तेका जेजूक फुटो होलो आनी मोलो आनी फुडसाचे मुळे Anish, it is finished. Hallelujah. The scriptures are for you. Fight a good fight of faith. Thank you, Jesus. Your citation, which is your favorite scripture you was using most of the time? Was ni, right now also. Joshua 24:15. For me, my husband, my children, my household, we are serving you, your kingdom, Lord Jesus Christ. Amen. This is the most, it is the word, and I have the photos. I don't know, brother. Next time, I'll give the next testimony, because what we did in Lucknow, I want to show me and my household, we are serving you, Lord Jesus Christ. We were on the roads doing that. We were in the orphanages doing that. We were in the Mother of Teresa, in her charity home. We were doing that. Not only I, my husband, my children, my mother-in-law, my father-in-law, we were serving and we are serving and we will be serving you, Lord Jesus Christ. And this has happened already in Jesus' name. Not me, not only me, not only my husband, not only children, but my mother-in-law and father-in-law, they were also there. Hallelujah. They are the highest class of Brahmins. तुम जाणाय हिंगा हांव चोयता सगळे the children of God from other faith. Praise God. Mugeli, I want to show those photos. Brother George Lee, you want to just show? They let them see. 24:15.
Hallelujah. Thank you, Jesus. I want to just show my mother-in-law and father-in-law. Ji maka, I don't know, I'm utpa jaina, you know, तेंगे expectation दुसरे आलोले एकलो चेडो they are the highest they have like you know मुगे go दिसतलो testimony तेगे time el the right time let him come okay God's time he has come already he'll give the testimony so let him do his part but I don't know whether brother has those photos in Lucknow which we had sent you yeah so see हांव आनी मुगे गो आनी भुरगीं गेलो जाल्यार was something you know like but what God as I'm saying what I confess I get it ते हिंचाता न्ही ते suddenly ते न्ही तो पळयतात मो the Lord is telling talking through her like what हिंग जाय लोकां कित घोटा मुगे जिवितां ओके आतां मुगे गोमा आनी गोपाय they are still in non-believers, okay? Mother-in-law is not there. Oh, okay. Thank you, Jesus. Yeah, praise God. So I want to show you all, it's not that we are, we are for religion here, okay? No. Jesus has come, he has given his life for everyone, whether you, everyone, not only Catholics. They saw, tege chero motalo, morpa paolo point. Sister Anisha saw now, Sister Anisha saw some, how many days before? Few days before, on 1st of November. What? Which state muge go paolo 70 days to upas ahlalo and to morpa paolo. Haw hinge gelo le retreata. And papan mule ata os ati divorce letter ahlo mugele. And our papa dako pa elole papa kitko che. Muge go pa petroleum industry minister ahlalo. But to muge testimony get I don't know whether aaj Dipachi, but right time it will come properly. Okay, testimony dakli na, it's very huge. Poland oson kit ko maka poitat mo direct kurpa laglo eshkor tingos. Like I don't know, but the Lord said just go there and speak to him. I don't know to kito ito. I don't know, no brother. As he said, the Lord is talking, right? I don't know, but you took Zaya lote that time, 10 mile to Kani, brother. So that is the Lord. Call any. So, Je, maka, muge spiritual father, Papa Borele, atkit koche. Then mule ata was, let the testimony. I don't know, I don't know the time. Kaba zapana. Next time, no? Thank you, Jesus. Praise God. So, so 1 o'clock. So, it will not get over by, it is very in depth. Okay? So, aaj ki tum glory choita hai, it's what? So, you reap. So, when the time I said, Lord, I consider and I acknowledge and I admit that I am responsible. I am responsible for where I am. That is the time, he taught me, Makshikopa lagalo, worda, the testimony, that is what the testimony starts there. And magi worda ele, worda son, poil muge milagre lagon ele. So milagre lagon etaini, mag zaite medpa lagon etaini. So things on, maka I encounter kelo mugela Jesuk. I encountered the love
I encountered the forgiveness. मोग बॉक्सोन हांव म्हणटा आतां मोग दिवपा जायना बॉक्सोन दिवपा जायना म्हूण आई सिस्टर मुका मोग दिवपा जायना बॉक्सोन दिवपा जायना कोणा जायत पाट येता बॉक्सोन दिवपा जायना सॉरी मुका जायना तें तुका जावपाचें ना कित्याक तुका नाच जें तुका ना तें तुका दिवपा जाता बट रायट नाव आय हॅव इट बिकॉज in those 3 months, September येयलोलें, October, November, December, हांव म्हणपा जाता I encounter केलो जेन्ना I accepted Jesus मुगेलो सो मी दोनी I accepted Jesus as my Lord, my God and my Savior. My spirit and my God's spirit became one. Hallelujah. He directs me. He leads me. I don't know हांव जे हांव आज आहा तें हांव कितें उलयता सुद्दां I'm prepared बूक आहा वचोय बट I don't know the what कित्याक तो जाणा because he's saying I have called you each and every one he's saying तुमकां I have called you by name नांव घेन आपयल्यान आनी तो म्हणटा तूं मुगेलो ब्रदर कोणें म्हणलो तूं मुगेलो जायत फोट मान गेली न्हू ब्रदर फॉल्स प्रॉमीस दीन गेली न्हू ब्रदर ही प्रॉमीस म्हणटा जेजू तूं मुगेलो आजी न्ही काली न्ही आजी न्ही सोदांकाल 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 हालेलुया I don't know who is there with me, who is for me or who is not for me. It does not matter to me. One thing matters ata when my God is for me, no one can be against me. Hallelujah. Thank you, Jesus. तू मुझ पर रहा, तू मुझ पर रहा, तू मुझ पर रहा. I'm not interested. I'm only interested when my God is for me. He said, no one can be against me. So seek Him, His kingdom, and see, no one can be against you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. So why am I कितें bother जावपा जाय? टेस्टमनी दितो जाल्यार जायत टेस्टमनी आहाय एक मेजर टेस्टमनी जाल्या लास्ट फ्रायडेकू एक मेजर टेस्टमनी जाल्या मेजर मिन्स मेजर हांव म्हणटालें मुगे एक जिविता एक बॅटल काबार जाता थिंग आहा अरे दुसरें मेल पुसून त्या टायमा मोतो त्या टायमा सुद्दां बॅटल हाय अरे एक व्हडलें बॅटल जालां तेज्या व्हडलें बट गॉड सेड देवान म्हाका प्रॉमीस दिलोली एक्झॉडस 14:14 आय सिस्टर रीड कोर एक्झॉडस 14:14 आय द लॉर्ड एम फायटींग युअर बॅटल यू जस्ट बी स्टील हालेलुया आनी तेणें दाखयलें सो ही टेस्टमनी इट्स इट्स रियली फ्रेश इतू फ्रेश की हांव चोयलें हांव उब रावलें आनी चोयलें कितकोन देव like तुजे पासत झुजोता somebody else is only fighting somebody else is only talking yeah खुद सर्वेस्पोर कोण म्हणटा खुद सर्वेस्पोर सगळीं म्हणया खुद सर्वेस्पोर आयको म्हणया खुद सर्वेस्पोर तुमचे खातीर वेट झुजतलो सिस्टर वेट खुद सर्वेस्पोर कोण मागीर तुगे बायल कित्या म्हणटा बायल झुजतली मागीर तूं कित्या म्हणटा मुगे चेड झुजतलो कित्या म्हणटा मुगे चोड झुजतलें कित्या म्हणटा मुगे फ्रेंड झुजतलो कित्या म्हणटा वाय तूं तेजेर कित्या आनी कित्या वयताय हेजेर तेजे बरें आनी सांगताय कित्या
बुडयलो आहा खुद सर्वेस्पोर तुमचे खातीर तुमचे खातीर झुजतलो. झुजतलो आनी झुजलो चोय फुटयलो. हालेलुया. झुजलो फुडसाचेर म्हणलें सगळें सोपाडलें. अंडरस्टँड आज जावपा जायी आनी सुटका आज जाली. आमेन. खुद खुद सर्वेस्पोर तुजे पासत झुजतलो. झुजल मागीर तुमी शांत रावात. तुमी शांत रावता ह्यो बोवाड घालीत आहा ही. शांत कोण आहा हिंग शांत? ब्रादा असोच कोण आहाय ती म्हाका सांगाय. सिकनस येयल्या जाल्यार मुटा आय द लॉर्ड एम फायटींग फॉर यू. यू जस्ट बी स्टील. आहा स्टील ओ सारको उचांबोड जालो हा जिवीत. उचांबोड. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. जेन्ना म्हाका कंटिन्युअस मेळपा लागोलें सारकें कंटिन्युअस सडनली ते जमायमा रॉड्रिगीस क्रिकेटर ते गेलोले न्ही थिंगाच जेमिमा सिस्टरीगे लास्ट टू लास्ट सिस्टर अनिशानू तेजे टीचिंग गेलेलें I'm the Lord, I'm fighting for you. Just be still and know I am God. Okay? Just be still and know I am God. जेन्ना एक स्टेट येता ते स्टेटीचेर जेन्ना आमकां यू नो वेन तुका अनजस्ट सफरींग पर्सिक्युशन वयता मॅथ्यू 5 बरयलो आहा की जेजू म्हणटा रिजॉयस बिकॉज यू आर द फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट बीएटिट्यूड बरयलो आहा एंड ग्रेट इज योर रिवॉर्ड. And yes, I saw the glory, and I again and again, I kode Bab sangota, tu apon tuj pasod zuzota, and Jesu already zuzon te soitanak already haroilo. Kitya bita. Te haroilo already. आज कळ्ळें आयज सोन तूं पयलो आसलो तेजे को आसपाना. तूं एक सारकें कंप्लीट न्यू क्रिएशन जावन आहा जेजू क्रिस्तान. हालेलुया. थँक यू जीसस. आय वॉन्ट टू गीव तुका एक स्क्रिप्चर दिता हांव. आजी मेळ्ळो सकाळ हुणे ओके Sister, or read Korea, huh? Thank you, Jesus. Aji soka honela ani I'm meditating. I meditate kota. And when amak melo scripture, kite meta te aumta makaj. E mugele. Bapa, tu muka uloita. E makelaj. Esh kongeta. I take by force. I'm force. Forcean geta. Yes, I receive it in Jesus' name. एशकोन घेवपा जाय तुका घेवपाक कोरपा जाय. एंड दीस इज फॉर यू. कित म्हणलो आहा जाणा कोंकणीन या आम तितू. ओके. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आयज आमगे ग्रुपां वर्ड येयलो आहा ते. थँक यू जीसस. Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. Praise God. कोणा मेळटे रीड करे. Ephesians 2:10. आनी मुडाय ए आज म्हाका आज मुगे दीस आनी बापान ए म्हाका उतर दिलां. Ephesians 2:10. Read, sister. आमी देवाची रचना. मुळ्या आमी देवाची रचना. कोणागे रचना मागीर कित्या भिता.
कोणा भिताय देव नको तुम कितको सालवार करपा ते कोणागे रोचना कोणागे रोचना सिस्टर थँक यू जीसस प्रेज गॉड रीड सिस्टर रीड आपणे आधीच फुडें केदो ना फ्रॉम द लेट्स गो ओके प्रेज गॉड जेनेसिस 1 इन द बिगिनिंग नो आधीच फुडें long time before from the beginning okay so sister तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो करूंक आनी आमी जियेचे खातीर देवान आमकां रोचल्या ओके मुगे जेश बरयला हां आयकाय हां सारकी हां व्हेरी केअरफुली Ephesians 2:10 it is written for we are God's masterpiece. कैसो पीस हो कैसो पीस मागीर तुम कित्या मुटाई आम सारकी शिरीपणां आसलोली कित्या आयकताय संवसारा गेल ताळो good for nothing useless कित्या येयलोली जल्मा मोटा तूं तुका मोटा जल्मा येयलो नाहलो जाल्यार बरें जातालें म्हणा हें जल्म कित्या येयलें म्हाका मोटा न्ही बाप मोटा for we are God's masterpiece बेस्तो पीस न्ही मास्टरपीस तुजे भाशे आनी कोण ना ह्या संवसारा तुगे नांव कितें नमिशा भाशे आनी कोण आहा तूं मास्टरपीस देवा गेलो How can you say कित्या रोचलो म्हाका रोचील तुका एक कार्य आहा तुका हे संवसारा जशें हांव म्हणटालें कित्या रोचील बाप्पा हें कित्या वचपा मुगे दोळे इतू सुस्ताले रोन सुस्ताले जी कोण रोटाय जी कोण रिजेक्शन जी कोण अलोन आहाय बाप मुटा फॉर वी आर गॉड्स मास्टरपीस मुडपा जाय आपोणें मुडपा जाय आनी हांव मुडीत येयलां फॉर आय एम गॉड्स मास्टरपीस आय एम He has created you anew in Christ Jesus. So you can do the good things He planned for you long ago. Hallelujah. Thank you, Jesus. Good news? Good news, brother? Or bad news? Good news. He's saying, you are His masterpiece. You are His masterpiece. There is no one like you. टॉर्च घे कितें घेवन सोदपा हो साके सोसरा तूं जेसो मनीस ना एक्झॅक्टली तुगे गो I don't know. First time हांव मेळ्ळां हांव नोक तुगे नांव सुद्दां नोको ब्रदर What's his name? Mahadev. You know Mahadev, Bap Mota, Mahadev. You are God's masterpiece. Masterpiece. Torch gain sod, kiten gain sod, who he was, eso piece na. Ah, brother? सारके हा? Masterpiece तो? सारको? Agree?
Thank you, Jesus. He has created you anew in Christ Jesus. You are a new creation in Christ Jesus. किती मोठा आहे Christ Jesus ना? जेन्ना तूं स्वत मानतलो तो जेजू आपणागे गेले सगळें तूं कितें वयत तें आपणागे कुडीन गेलो आनी बापान तेका तुगे सबस्टिट्यूट केलो तूक मेरपा आहलो तें फारीकपण फास न्ही तेक मेळ्ळी आनी तो मळो हळो मेलो काबार यू आर गोइंग टू लीव a life in abundance in Christ Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. You have to rejoice, jump, enjoy, kitkotokor, but you have to say, I'm a masterpiece in Christ Jesus. I'm a masterpiece in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ma खबर आहली मागीर म्हाका कितें आलिंगा Exactly. You have to tell him that the confirmation is from the Lord. Hallelujah. Exactly. I don't know. Sogle kabar. It is finished. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. You are God's masterpiece. Thank you, Jesus. You are a masterpiece. You are His masterpiece. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, your love is flowing in here. Your love is flowing in here. Hallelujah. It's finished. Ratman, Bapan, te to modko jalo Jesu. Teacher gaile sogne to gele and kabar. It's finished. Sang to catch. Kabar, sogle sampadle. Kabar, yes. Kabar, sogle sampadle. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you. It's finished. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Makabo na hui paulate but potunya. Thank you, Jesus. जे उतरां येताय ती उतर येता ते तुमी घेवपाक जाय जेन्ना सकाळ म्हाका मेळ्ळें हांव म्हणलें आय एम युअर फादर आय एम युअर मास्टरपीस इन क्रायस्ट जीसस इन होम वाय कित्या दाखयलें मुगेलो सबस्टिट्यूट जालो जेजू हुर्साचेर जे मरण म्हाके पावलोले तेणे आपणाचेर गेले आनी हुर्साचेर तो मुगेलो सबस्टिट्यूट जालो आनी तेणे मुळे जिन्या सोगलें सोपाडलें तुगे जिविता येयलें तें आनी जेन्ना हांवें सोत मानिलें वय जेजू मुगेले काजारी जिविताचेर जे ओद्रूस येयलो तें तुंय गेलें हुर्साचेर आनी तुंय मुळे काबार हांवें सोत मानिलें आनी तें काबार जालें that very moment when I believed it and when I received it in Jesus' name. Hallelujah. Not by my might, not by my action, not by my fasting, not by my prayers, but only by what Jesus has done on the cross. He said, it is finished. Do you believe it? Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Yes, you just have to say, sister, thank you, Jesus. And to get magne. Thank you, Jesus. Simple prayer, no, brother? Kitya complicate kotai? Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Open. Amen. It's there inside of us. It's in our heart, in our mouth. आणि आम कित उलोयताय डेली कित उलोयताय. Yes, sister. Regarding that, thank you, Jesus, no, sister. You were preaching in one of your preachings. So that I applied to me because you said when I get up, I just say for half an hour, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Abba Father, thank you, Holy. That helped me a lot, sister. Even if I get up at 4 o'clock like that, if I can't say anything also, sister, I say that word only. Yeah, that is a simple. Not Mark Einkel mun Jesu. I acknowledge and I humble myself. आणि हांव जाणा नॉट हांवें केलें म्हूण आज म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. हांव केलें म्हूण मुगे काजार जिवीत रिस्टोर जालां. हांवें केलें म्हूण हें दुयेंस केलां. हांवें केलें म्हूण ना तुवें कितें केलां. जेन्ना तूं म्हणटा जेजू तुवें केलां आनी तुवें केलें म्हूण हांवें गेलां. कळटा कितें सांगत तें तुवें केलां. यू नो मुगे जिवितां केन्ना म्हाका सुटका मेळ्ळी ती. एक प्रिचर आमगेले हितूंतले तेणें टिचींग दिलोलें आनी हांव डिप्रेशन फियर आजून म्हाका डिप्रेशन त्या दोना 3 म्हयने सुद्दां जाले. डिप्रेशन ना भिरांत आसलोली. ओके उतरां धाकलेशें बेबी आसलो हांव 1 वीक 2 वीक 1 म्हयनो 2 म्हयनो म्हळ्यार चोयत न्ही हांव दिसती पोटांनी सीन एंड अनसीन. ओके तें टिचींग मेळ्ळें म्हाका मिशन इम्पॉसिबल. ती डॉक्टर आनी तें एक्सप्लेन केलें जेजू जाण आसलो आपूण संवसारां कित्या वयता तो. कोणू मरपा कोणू मोतो तुजे पासत ब्रदर ना कोणू मोतलो तूं गॅरंटी दी हो मोतो म्हूण तुजे पासत. तूं गॅरंटी दी तुगे बायल मोतो म्हूण. तूं गॅरंटी दी तुगे माय मोतो म्हूण. तूं गॅरंटी दी म्हाका तुगे पाय मोतो म्हूण. गॅरंटी दिता आज जेजू म्हणटा तुका आपूण मोतो तुजे पासत. वील यू बिलीव इट. आमेन. Amen. If he will come back again for you, brother, he will choose to die for you again and again and again. Every time, I'm telling you. आमी जेजू सोटाय आनी मुंच्या हाटल्यान धांवताय. हां कोणा हाटल्यान धांवताय मागीर मुठाय त्रासां पडली. पयश नाय जेजू म्हणटा आपूण किंगा तूं किंग म्हळ्यार गरीब जायन येयलो तूं ग्रेस करपाक. कित्या हाटल्यान धांवता. मॅथ्यू 6:33 म्हणटा फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज रायचसनेस रेस्ट एवरीथींग शॅल बी एडेड अनटू यू. हालेलुया. काम ना कित करपा जाय खूंय आहा की मॅथ्यू 6:33 जेवण ना बाट ना गॉड ना खूंय आहा की सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज रायचसनेस रेस्ट एवरीथिंग शॅल बी एडेड अनटू यू. आमेन. कोणा हाटल्या वयताय अरे हो मिनिस्टर कोतलो अरे हो मुगे पाय कोतलो हो मुगे भाव कोतलो ही मुगे भयण कोतली. When God approves, everyone has to work. बापागे अप्रूव ना कांय चलपा ना तुमगे लायफां. देवागे अप्रुवल घे पयलो मागीर मनशागे घेवपा वसाय. कोणा हाटल्यान धांवताय कोणा हाटल्यान. . 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
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Where are we? हूँ यहाँ है आमी. हूँ यहाँ है. हूँ यहाँ है. God, today when I मुळे yes हांव हे जाग्यार आहा हांवें केलां and I'm sorry. I said, Lord, I am sorry. What did I say? I am sorry. Give me just one chance, Lord. म्हाका फकत एकूच chance दी Papa to prove. And I can say what I am. Always I say, declare what I am. This is what the word has done to me. What I am all this what this word has done to me. The word before the world has done what I was today, what I am proudly declaring and giving highest glory to the word of God for what I am. Because all soglo solution तुगे answer सगळे तुम difficulty वयताय ते everything the all तुमगे answer हा only in this written word. कोणा कडेन ना, no doctor, no relationship, nobody, your friends, हुंयचे minister जावं तेंकोन ना, only this word has the solution for all your answers and your difficulty, and this is the solution, only this is the solution. I am the living testimony. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. And I am proud of it because what I was to be destined, mugele destined ahlolo hell. Sure, guarantee I was destined to go in the hell. But today I know I'm not this time, I'm already in the arms of my Abba Father, because I know I'm living in my Christ Jesus, and eternity is sure shot guaranteed for me. Eternal life is already living right now. What I am living an eternal life in Christ Jesus. Not going to, I'm already living a life, eternal life in abundance in Christ Jesus. Guarantee. Correction time started mine. Jenna, word aile, correction time started. What time? Not correcting my husband, not correcting my children, not correcting my father-in-law, mother-in-law, my parents, my brothers. No, correction time is for me. 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 Because the word still it's alive. Hebrews 4:12. Utor, jive, alive, active, operative, energetic. It's the same. Hebrews 13:8. It's the same yesterday, today, forever. Je makela. Then tu kai korpa? It's the same. To apply kor, live a victorious life in Christ Jesus. Ge, hokot aik naka, apply kor, okay, sangota, muge correction time, maka, dusriyan change korpa naka. Tu ka change kor paile. And every day, it's a process, every day. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Maka bana huya lote, but like kitete,
सो जेन्ना करेक्शन टायम जालो, बायबल क्लासीस स्टार्ट जालें, करेक्शन करपा लागलें, उतर मेटा 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 उतर हें सांगता, अरे बायल जेन्ना आमी गेलोलीं जेनेसीस 2:18 बायल रोचिल्या ना म्हूण दादल्याचेर तूं उठ्ठें बोस कोत्तालें हांव तें करपा न्ही, बट हांव तेगे हेल्प. ते दोना मेस जालोलें म्हगे काजारी जिवीत. उतरू नको, सोयतान चलयता, एश कोर, चोय डावट कोर, चोय तो गेलो आनी कोणा बरा भोंवता आनी हूंय आहा, फोन कोर, व्हिडिओ कॉल कोर, चोय तेका, सांग तेका, दाखोय हूंय कोणें बसोला, कितू जाणां चेडवां बरा बसोला. मुगे घोवागे लायफ हांवें हेल्प केलोलें. कोण रावतलो ते बायले बरे, जो गुन्यांव केल ना बट ते बायले बरे रावतलो, कांय कोण आसतना सोंसतलो, सोंसतलो. उतर ना, सोयतान चलयता जिवीत. जाय सोयतान चलयलोलें, सोयतानान चलयलो जिवीत जाय जाल्यार हूंय वचपा जाय आमी, उत्तरां वचपा जाय. हूंय वचपा जाय. आज तोच गो काली म्हाका मुगे एक भाव आहा, लायक यू नो इन क्रायस्ट जीजस, ही इज ऑन द शिप आनी आय एम गोईंग आउट ऑफ कंट्री. ओके, भायर वचपा आहा. तेदो म्हणपा लागलो गो रावतो तुजे बगरू. हांव म्हणलें कितें, गो रावतलो, तुगे गो तुज्या हाटल्यान भोंवत हूंय, ता 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 गोरीत. You know, this is what the word has done in my marriage now. Because my marriage is built on the rock now. Hallelujah. I don't have to tell people, मुगे गो मुज बगर रावना, मुगे गो रावपा जायना, दें करपा जायना. लोक सांगत म्हाका आतां, because they've seen the glory of God in marriage now. Praise God. That is what is the testimony. In word, in Christ Jesus. Yes, not on the sand. Before it was on the sand, but now is the rock. And rock is Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. But my focus हुई यहाँ तो सांगता हूँ. When I was in the train, when I was coming back from मुगे रिट्रीटासून पोतून येता ते दोना, मुगेलो focus म्हाका word मेले Matthew 6:33. कित म्हणटा सिस्टर? Matthew 6:33. देवाच्या राजाच्या नेमाप्रमाणे जिवंक आणि ताकाच मानता ते करूंक जावं दी. करूंक जावं दी. हांव पयलीं कोणागे नेमापोन चलतालें? कोणा गेले? सांग प्राद पयले मनशा गेले संवसार. आत कोणागे चलता? Matthew 6:33 says, first seek the kingdom of God and his righteousness, and rest everything shall be added unto you. Hallelujah. Marriage रिस्टोर जाली, सगळे फॅमिली रिस्टोर जाली. मुगे फोकस आतां आनी कितें येयलां, लायक यू नो भायर वचोन मुगे फोकस हांव
2 वर्सां पयले घरान गेलोलें थिंग वर्ड दिलोलें तेदोना मुगे टेस्टमनी लायक जालोली तेदो टेस्टमनी घेवन सांगलोली आतां हांव जाणा मुकोडे वर्ड आहा आनी वर्ड वयता आनी सगळे थिंगा रस्तो क्लियर ऑलरेडी केलो आनी आय एम गोईंग टू गीव द वर्ड टू प्रीच द गॉस्पल बिकॉज लूक 4:18 it's written that the Spirit of the Lord is in me. My God Himself has anointed me to proclaim the good news to the whole world, to set the captives free, to give sight to the blind, to set the oppressed go free. In Jesus' name I pray, Father God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. So, there are limitations now. Goil, Mutri, go agello limitation high, but through those limitation also, I all the picture choita, and I declare that God said, I am working mightily. Anjana for am sogadan declare kota for me, my husband and my children are serving you, Lord Jesus Christ. In Jesus' name, Father God, we pray. Amen. Hallelujah. So, dakle picture choinaka, tu koso naka, all the picture choita, because it's already done. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Atamuta, ingos naka, tingos na, tinko na. Yes, the word of God says, submissive to God first and be submissive to your husband. What was not happening, he is doing, he is giving, allowing, but I know he is also coming in Jesus' name. He's already there in Jesus' name. That is what the Lord has shown me, and that is I already started thanking God that it's done in Christ Jesus. If we can go from nothing, we can go in Lucknow, Rostenchi Oson, Ingoson to serve the kingdom. Jala tingo is already zal chalya enkit poisa ha na jalne already. Thank you, Jesus. The whole family. Hallelujah. So I soitanage plain. John 10:10 muta. Thief comes only to steal, kill, and destroy. But Jesus is saying to each and everyone gathered here, I have come to give life in abundance, fullness. But only you need to know, you need to believe, and you need to receive it in Jesus' name. It's a free will dilo ha. God force kona kuch, but it's a free will. Yeah. Muta. So itan tato nagono eta chorung marung ani nag ibar korung. But Jesu muta apon ela jivit diung ani subam poning diung. Oi au makas nadung marung poilo makan to steal, kill and destroy korpaila law muge testimony. But Jesus tena Jesu chitkun raula and chitkun ha and I know it's no longer I mele. Okay, Galatians 2:20 muta. I've already died with Christ Jesus. The life what I live now, it's no longer I. The life which I live now, it's no longer I, but I live in flesh by faith in Christ Jesus. Amen. John 10. Yeah. चोर येता तो फकत चोरूंक मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता हांव आयला तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर पुर्णिपून जिवीत मेळचे खातीर आयला. सो आज डिसाइड करपा जाय बाप मुठा हांवें तुमच्या मुखार लायफ आनी डेथ दवरलो आहा. डेथ जावन आसा सोयतान घेवन येयला टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. बट जिवीत जावन आसा जेजू मुठा हांव ती वाट जिवीत आनी सोद. सो बापान म्हणला डेथ आनी लायफ दिलो आहा तुमकां. तुम चूज कराय आज तुम कोणा चूज कोताय तें. हालेलुया. फोर्स कोना तुमकां, फोर्स कोना, बट द चॉइस इज योर्स. हालेलुया. बट हेल्प कोता बाप आनी म्हणटा चूज लायफ. हालेलुया.
थँक यू जीसस आपण हेल्प कोता आनी मुटा चूज लायफ हुंच कित ती लायफ मुटा जेजू मुटा जॉन गॉस्पल ऑफ जॉन 14:6 आय एम द वे आय एम द ट्रूथ आय एम द लायफ ती लायफ जे आपणे तुगेले जिविता जालो तें आपण गेलें आनी आपण आपणा भितर बापान गायलें आनी तो मोटको तुगे नांवान फुटोवपा आहलो तो आपणा नांवान बापान एकल्याच पुताच्या नांवान तो मोटको फोडलो कित्याक तुका जिवीत आनी सुबामपणीन जिवीत जियेपा लागोन कित्याक तूं वयता तें नोस जावपा वाटेर आम गिन्यान आहा हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज गॉड आज तुमकां फिल इन द ब्लँक्स दिलो आहा लायफ एंड डेथ तुमच्या मुखार बरो दवरलो आहा हांवें चूज केली लायफ हांवें केली लायफ आनी तुमकांय सांगता चूज लायफ एंड नॉट ओन्ली just life in abundance. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. So, my testimony now, like you know, jena mutate bashin, it will take time because the detail, you know, I book broila hako in detail, in depth. Luke 1:37 mote te pashin. Nothing is impossible with God. ते मुळोले होळोले ते आमकां सारकें करपा जायना बट तो कुमार आनी हांव माती कुमार म्हणटा यो मुज बरे कितले स्टेटी आहा तूं कसले परिस्थिती आहा तूं यो मुज बरे हांव दी तुका आकार हांव कोत तुका जें हांव बट यू नीड टू तुवें आपण एक्नॉलेज करपा जाय ओय पापा हांव येता ही जावन आसा तुजी साकोन जावन दी म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे आमेन कोणा उतरा पोरमोणे जावन दी म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे चलोंक रेडी आहाय हे उतरा पोरमोणे Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. आज उतर उलयला. Thank you, Jesus. आतां हांव चिंतीत हांव खूंय आसलो तें. Praise God. Thank you, Jesus. So, you know, now, same आतां हांव तेंच मनीस जे कंट्रोल केलोलो सैतानान सारकी मायंड कॅप्चर केलो भाशेन आनी घोवा कडेन झगडपाचें आनी कोणाकोनी जसो तो सैतान आमगे घरा बियात काबार करपा येयलोलो ओके आतां हांव सेम पर्सन गो थिंग आहा हांव जाणा गो बाप चलयता पुतान पळयतात मो खूंय आहा गो कितें नथींग बिकॉज माय मायंड वॉज जस्ट मुगे फोकस आहलोलो हांव 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 बट नाव इट्स गॉड 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 वॉट कॅन आय डू हाव कॅन आय बी यू नो वर्दी टू बिल्ड the kingdom of God or what can I do kit koche bapa kit koche tuge lo kingdom build korpache so kit kon which every opportunity हुंय वयताय थिंगा ऑपॉर्च्युनिटी वयता जेजू तुगे किंगडम कितको बिल्ड तुगे राज कितको हाडचें बिकॉज जेजून म्हणलो आहा रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड अनलेस एंड अंटील तूं प्रीच करपाना देट विल नॉट बी द रिपेंटन्स बिकॉज रिपेंटन्स ओनली कम्स थ्रू द रिटन वर्ड ऑफ गॉड एंड वेन यू कम इन टू रिपेंटन्स दैट्स द टाइम द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड हालेलुया because I did so. जेन्ना म्हाका word मेळ्ळें, I came into repentance. हें word हें सांगता,
ओके देन हें वर्ड सांगत जाल्यार मुगे ओल्ड थिंकींग आहलो तें चेंज केलें आनी हें सांगो तें वर्ड हांवें तें करपा लागोलें हांवें अप्लायड करपा लागोलें हांवें करेक्शन केलो एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज इन माय रीच like the kingdom of God is in my life, in my family, in my marriage. What is kingdom of God? Romans 14:17. Romans 14:17. Kingdom of God is not just eating and drinking, is righteousness, peace, joy in Holy Spirit, in the Holy Ghost. And I know that the kingdom of God is inside me, in my marriage, in my family now. Hallelujah. Correction kona? Repentance na? There is no kingdom of God. Hallelujah. No, brother. The time to muta, yes, I choose life. Life is the word, is Jesus himself. And when you come into that repentance and tu muta, yes, Lord, ingae correction korpa jai. I'm obedient to you, to your word. I'm submissive to your word, and I do my correction. I apply it. I apply it, and I walk in that obedience, in that submissive to the written word of God, and I allow God to rule, allow the word to rule me. That is the time we live a victorious life in Christ Jesus. Hallelujah. Not only the hearer, Aj Muta Jesu, don't be just the hearer of the word of God, but be the doer of the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. So, there are so many promises. Kal mak phone elo, don phone exactly was, sister, seen and unseen acher. Aao tim mutai like seen, zala. The Lord has already, देवान तुका already उलोयला. तू अजून मुटा जाता. But today, and teaching मेळ तेजेर तू focus कर, word दिल तेजेर, meditate करीत राव, because Joshua 1:8 says, it's written, Joshua 1:8. Sister? The book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate upon it day and night. Okay? And then you will make your ways prosperous and successful. Amen? So, हम कित्याचे meditate कोताई? आव मुगे काजारी जीविताचे meditate कोताले. मुगे गोआचे meditate कोताले. But no, not now. When morning word meta, ते वडाचे meditate कोता. I am God's masterpiece in Christ Jesus. Hallelujah. कोताई meditate तू? कित्याचे meditate कोताई? Seen or unseen? दिसती पडा हांव देवागे masterpiece म्हणून. तू म्हणटली की तू मनीस आहा रे तुजे भाशेन. तू आनी हुंयसो येयला. But I am the masterpiece of my Abba Father God in Christ Jesus. Hallelujah. So what are we supposed to meditate on? Brother Anish, what are you meditating upon? Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. God is saying to you that, Anish, I have chosen you, I have redeemed you, I have called you, you are mine. Amen. Are you meditating day and night now? You have to keep on saying, God, what am I worthy? तुई म्हाका वर्दी केला तुई मुगे नांव घेन म्हाका पयला तुई म्हाका नांव घेन उलमाला इतू लोक बसलो हाय कोणागे नांव अनिश 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good. All the time. Amen. So great is our God, you know. I te ulyak
हांवें ते उल्याक त्या दिसा ओय म्हणून ना जाल्यार हांव नको हांव खूंय आसतालें हांव मोतालें जाल्यार ते उल्या जे तो येयल तुजे बरें आनी तो येयल तुजे बरें पळयलो आनी तेणें म्हणलां अनीश अनीश यू आर मायन नाव योर आन्सर टू हिम आय डोंट नो इट्स अप डिपेंडेड अपॉन यू हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज गॉड we need to fight not thoughts with thoughts thoughts gain tokla thoughts now fight with the written word of God fight a good fight of faith amen दिसती पोटे उलयताय येस दिसती पोटे उलयताय बट जेन्ना आमी सांगता उतरां यो उतर घेवन झूज जें दाखयता सेन्स संवसार दाखयता यू नो ते आमगे सेन्स 5 सेन्सीस दाखयता आयकोता दोज आर फॅक्ट्स येस मुगेली काजारी जिवीत डिवोर्स आहलोलें फायल केलोलें दिसतालें काबार जेनेसीस 1 विल गो द जेनेसीस 1 दॅट इज वॉट वी वेर इन जेनेसीस 1 थिंग वॉस म्हणटा पळयतात मग सो प्रेज गॉड वी कॅनॉट लिव विदाउट दॅट सो इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड हेवन in the beginning God created Anish and the Anish was without form and void and darkness was upon the face of depth Anish listen in the beginning God created Anish was without form was and void and darkness was upon Anish face of depth and the spirit of God moved upon the face praise God the spirit of God moved upon the face of the water the Holy Spirit is there Anish inside you just allow him to work allow him what am I हांव कित कोता आतां हांव कित कोता मुगे जिवीत कितें आहा आतां मुगे जिवीत कितें हांव म्हणटा पळयतात मी खूंय वयचें कित कोचें कोणा कडेन तूं चलयना is it not it is not visible he is ruling me guiding me to talk he is talking through me because I am allowing him because I say हांव कांय नको हांव कोण न्ही तूं जाणा कित जाय हांव नको I don't know what pain he is going but I know that is pain I don't know it's too much No, that is what he knows. That is the Lord is telling you, I'm there for you. Amen. Thank you, Jesus. Let the Holy Spirit guide us, rule us, tell us. And the, Gospel of John, my favorite scripture, as his sister said, Gospel of John 16:13, what things येवपा हाय न्ही ओके आतां म्हाका खबर नासलो म्हाका हरमुलें आय एम नॉट प्रिपेर्ड ऑल्सो द टिचींग हांव सोदपाक गेलोलें भुरग्यां बाराक फेरयांक एक मोडको मेळ्ळें लायक बट तेगे टिचींग जाय आहलो तो जाणा सो मुगे गॉस्पल ऑफ जॉन यू नो सिस्टर रीड दॅट गॉस्पल ऑफ जॉन 16:13 तूं जाणा म्हाका येवपा आहा तें कितको कोटा ती मुगे टेस्टमनीक आहा इंगोस इंग कोण आहा तिंगोस तिंग कोण आहा कोण सांगता हेचो आन्सर देवा संबंधी सोत उगडापे कोत्ता तो सोत Jesus is the truth and whatever tuk epahan that truth when you trust Jesus he will lead you just to the truth because he will body hate kotol kita God alone knows the plans he has furnished plans for your welfare not for destruction okay destruction choose konaka jesu muta don't choose death choose life and when you are with life when you are with the Holy Spirit he will show a shot to live a victorious life amen thank you Jesus praise God hallelujah so sister देवा संबंधी सोत उगडापे कोत्ता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां
पूर्ण स्वताचे आं ना थोडे थोडे सांगतो हुंय हाफ सांगतो हुंय हाफ एंड हाफ 1/4 सांगतलो कितें मुला नो नो ब्रदर इज नॉट लिसनिंग आं आयको रीड देवा संबंधी मूड देवा संबंधी सोत उगडापे सोत उगडापे कोत्ता तो कोता तो आत्मो आत्मो येतलो. I wanted to go back. Genesis कोण बरयला हा होली स्पिरिट आहा थिंगा ओके आनी कोण उगडापे कोतो म्हण तुगे लायफा मागीर तूं कोणाको मागोता कोणाको सोदिता कोणाको वयता केन्ना मागिला हालेलुया थँक यू जीजस तो आत्मो येतलो तो आत्मो येतलो तेन्ना तेन्ना तो तुमकां तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन स्वताचे वाटेन चलयतलो चलयतलो कित्याक तो आपल्या तो आपल्या पदरचे पडदरचे तो आपले आपले पदरचे उलोवचो ना उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकोता तेंच तो सांगतलो आनी गोडचे आसा तें सोगलें तुमकां कळयतलो. तूं कोणा बरें वयता विचारपाक कितें जातलें वच मरे हिंगा हा हालेलुया आर यू गेटिंग युअर आन्सर्स द लॉर्ड इज टॉकिंग हालेलुया हांव वचना कोणा कडेन घोवाको सुद्दां वचना खूंय वच म्हणटा ना वचना हाल कितें येवपा आहा तें पयलें कोट म्हाका फ्रायडे टेस्टिमनी जालोली म्हाका सांगलोलें तूं उगडपाना तोंड तूं कांय करपाना हांव झुजत तुजे पासत तूं जस्ट ओगे राव हितू टायम येयलो की वयता सकल वयता आनी सांगता बंद कर तुगेलें सगलें तूं हांवें कांय केलें ना तुका सोयतान सांगता वच तोंड उगड सांग तुवें कित्याक घेता हितूलें तुजेर तुवें सदां केलां तुवें कितू केलां आनी तुजेर लायक यू नो अनजस्टिसली पर्सिक्युशन घाताय तुवें केलें ना तूं म्हळ्यार तूं बोर कोता तूं वच सकल आनी सांग बंद कोत म्हण तुका जाता कोर वच बंद हांवें म्हणलें ना जें म्हाका मेळ्ळा मोग आनी बोक्सोणें हांव मोग आनी बोक्सोणें तेका दितोलें हालेलुया कित्याक जें म्हाका मेळ्ळां तें हांवें म्हणलें तेका हांव तुका दितां आनी सोदां दितोलें कित्याक तें म्हाका दिलां I have received it. Praise God. आनी तेन्ना म्हणलोलें हांव झुजतां हांव जाणां कितें उलयताय कित्याक एवरीथींग यू नो कितें येवपा आहा कितें उलयताय सगलें खबर आहा बूक ऑफ विजडम फर्स्ट चॅप्टर द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड म्हणलें म्हाका की एक उतर तुजें उलयताय तें जाणा बट तूं राव तेशें एक वरोस पयलें हांव कितें कोतालें तें सगलें म्हाका खबर ना तें बापान कित्याक स्टार्ट केलो तें बट जें बरें काम स्टार्ट केलो तें म्हाका खबर ना की लोक आमगे इगोर्जींतलो तो म्हजी खबर काडटालें कोण कितें कोता सगलें लास्ट डिसेंबर स्टार्ट जालो तें लास्ट पयर फ्रायडे ओपन जालें आनी द लॉर्ड इज फायटींग फॉर यू जस्ट बी स्टील आमेन थँक यू जीसस दिस इज वॉट ही इज डोंट जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू लिसन टू द वॉयस ऑफ द होली स्पिरीट तो म्हणटा कितें जावपा तें हांव सांगता बट ही वील टॉक टू यू ओन्ली टू द रिटन वर्ड तें वर्ड आसपा जाय तुका कडेन वर्ड इन्वेस्ट योर टायम डे एंड नायट 3 म्हयने हांव आनी कितें कोन्न आसलोलें भुरगीं न्हिदताय तेंक न्हिदोयता दीस आनी रात प्लग्ड इन आयकोता उतर घेता जेत उतर पीत उतर न्हिदत उतर उठत उतर बायबल ऑन आहा दीस आनी रात शिकोता कांय वचना तकलें बट शिकोता हिंगा येयलें हिंगा 15th of November 2022
स्टार्ट जालो हिंगा ते दिसा मुगेले सगळे सप्टेंबरा स्टार्ट जालोलें बट मुगेले आख्खें उदकें जालें उतर म्हजे भितर येवपा लागलें आनी हांवें म्हळें जेजू बंद कर नाका लेट इट बी ऑन 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 I got set free on that. This retreat center was my day. This, I always say, this center was made for me. Hallelujah. First day, first session. Hallelujah. आणि हांव जाणा आज जी कोणें आज मुगेलें एच रिट्रीट सेंटर first session inga and it's going you all are receiving and I declare आणि कोण आयकोताय तितली I declare जे म्हाका उतरान सुटका दिली पयतात्म्यान सुटका दिली बापूतान पयतात्म्यान जें कार्य केलां तेंय तुमगेलें जिविताक तुमी उतर गेलां आनी तुमी अप्लाय केलां तुमकां तुमगे घोराबे आनी तुमगे generations and generations are set free in Jesus name. Father God, I pray, amen, amen, amen. Hallelujah. This was the day that the Lord was preparing for from the beginning. Hallelujah. Praise God. So don't see the picture this much. Don't see the picture. Ata enjaina this the end rota. Yes, those are the facts. Seen things, facts. The truth is, the picture is this much. The picture is, not what we see now, the facts. The facts are there, but they are subject to change because Jesus is saying, I am the way, I am the truth, I am the life. And the truth is Jesus, the word above everything. The truth. When the truth, स्वताचो आत्मा येतलो आणि Sot. So the lies, कोणाकू अनजस्टिस सफरिंग जाताय कोणाकू फोट कोण तुम थिंग गायलो हाय कोणाकू लायक तुम अनजस्टिसली वयताय डोंट रिजॉयस ते म्हणटा रिजॉयस तें जालें मुगे लायफा पयर फ्रायडे फोट्यो बट द ट्रूथ एविडन्स मुको आहा हांवें सांगलें यो बोस सोत तुमकां फोट मेळ्या आज सोत घेवपा रेडी जाय येयली बसोली सोत गेलें आनी सोतान सुटका दिली आमेन हालेलुया बिकॉज whatever the fact is lies is that cannot prevail the truth. Hallelujah. The light is Jesus, truth is Jesus, and it has destroyed darkness before, now and forever. कित्याक तूं कोणा बरा आहा तें तुम डिसायड करपाचें सोता बरा आहा उजवाडा आहा ओ फोटींग कोणा बरा आहा ओ डार्कनेस आहा आमी दोनी गुलाम जावपा जाताय पयलीं हांव वय कालोकाचो गुलाम आसलोलें हांव जाणा आतां हांव उजवाड लायट इज इन मी इनसायड मी ऑल ओवर मी ऑल थ्रू मी before me, behind me, around me, that is Jesus himself is all and all in me, inside me through. That is the light which is shining now. Amen. Hallelujah. कोणू लायट बंद करून दवरपा जाता कितें म्हणलां उतरांकू जुंय लायट आहा थिंगा लायट डोल मुटरी उजवाड कालोकाक डिसपियर कोता न्ही उजवाड जावन आसाय तुमी जोण एकली हिंगा जो घेताय तो उजवाड आतां तुमी उजवाड जायन तुमी वयताय पोतून घराब्यां तुमगेल्या आनी तो डार्कनेस तुमगे जिवितां तुमगे घोराब्यां येयलो आहा तो इट हॅज डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ जीसस आमेन डू यू बिलीव उजवाड तुमी कित्याक जेजू
when I am in Christ Jesus, when I am made a new creation in Christ Jesus, जेजू म्हणटा जो उजवाड आपण तुम जेन्ना मांदिलो जेजू मुगे सोमी दोनी आनी सोनवंडार म्हूण तो जावन आसा उजवाड तुमी जालें आतां हिज that same उजवाड आणि तुम्ही डिस्ट्रॉय कोताय जी तुम वयताय वर्ड ऑफ गॉड से Psalm 97:5 mountain melt like wax in the presence of God and तुम रिसीव कोताय तो presence of God. That is what we are doing right now. म्हाका पयलीं कोणा आसलोलें बट जेन्ना कळपा लागलें हांव रिसीव कोता यू जस्ट हॅव टू रिसीव नो ब्रदर बिलीव रिसीव हालेलुया Believe, receive. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. You have to say, I'm the light of the world. I'm the light in my house. I'm the light in my ward. I'm the light in my workplace. Wherever to darkness ela, you have to declare, Jesus, you are inside me. The word says, greater is the one who is inside me than who is in the world. You have to say, the light is in me, through me, before me, after me, behind me, all through me. Jesus, you are that light. And it is destroying every evil work in my life, in my household. And hui tum plant kelai tinga, je tuje elo ha tinga, it's already destroyed. What you are doing now, you are receiving the light. So to destroy zalna. You just need to believe and you have to say, Lord, when I'm receiving the light, you are inside me, then how can the darkness remain? Hallelujah. कितकोन जाल्यार तुम तेजे स्वत मानताय जाल्यार हेजे उतराचे स्वत मानताय हालेलुया थँक यू जीसस भूक लागली थँक यू जीसस कंटिन्यू करूया थँक यू जीसस प्रेज गॉड Brother, wait, Genesis. Let's go to Genesis. Let me go there because, thank you, Jesus. Genesis, yeah, brother, we'll go there and we'll take the solution from there. Okay. And the earth, amge now galpache, and Anish was without form and void, and darkness was upon the face of the depth. So, that मुगे तोंडाचेर सुद्दां कोटाले न्ही फूल ऑफ डार्कनेस कन्फ्युजन सारकें तुवें चोयलो न्ही ब्रदर ओके सो इट वॉज देर सो दॅट वॉज मी उजवाड ना ते दोना उजवाड ना कित्याक सो लायक यू नो दॅट इज वॉट डार्कनेस नाव वेन वी रिसीव द लायट इज शायनिंग नाव ओके डार्कनेस ओके आके फॉर्म वॉयड डार्कनेस एम्प्टी कित खबर ना कित कोता ते काय ना काय कोणा म्हाका ओके नाव एंड आई डिडंट लायक यू नो faith comes by hearing and hearing. Romans 10:17 says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Faith comes and hearing. Faith comes by hearing and hearing. No, by the word of the world. हुई ना वर्ल्ड मागीर कितें आयकोत तूं संवसारा गेलें आनी कित्याक तूं घुस्पोता फॅक्ट्स कित्याक चोयता फॅक्ट्स चेंज कित्याक कोना ट्रूथ अप्लाय कोर ट्रूथ लाय आनी चेंज द फॅक्ट्स दॅट सिंपल द अप्लाय कोर जेन्ना म्हाका मेळ्ळें दॅट वॉट गॉड हॅज जॉयन टुगेदर लेट नो वन सेपरेट म्हाका भावार्थ नासलोलो एक दीस पयल पाटी हांव कारां आहाय आनी कारां वयताय आनी फर्स्ट डे हांव म्हाका एक सिस्टर आमगेली सिस्टर मेळ्ळी आनी कारां म्हणपाक लागली थँक यू जीजस मूड थँक यू जीजस फॉर रिस्टोरींग माय मॅरेज हां हांवें म्हणलें कित म्हणलां ब्रदर
तुका दिसती पडना मुगे खूंय आहा ती मॅरेज गो खबर ना खूंय आहा तो हांव सांगत तें आयक न्ही सांगत तें आयक न्ही ते फॅक्ट्स तूं मुगे आयक ना हांव तुगे आयकना म्हणटा तूं मूड थँक्यू जीजस फॉर सप्लायींग ऑल माय नीड्स थँक्यू जीजस इट्स ऑलरेडी डन डील कित्याक लागून तूं कॉलेज तो मोडको फुटलो जेजून गेलो आपणे गेलो तूं गेलो तो एक्सप्लेनेशन गेला बट म्हाका वचूं ना तें म्हाका टायम लागलो थिंगा आज तुका शॉर्टकट मेळ्या म्हाका हांव म्हणटा कितें सांगत तूं तुमगे आयक तूं आयक ना तूं म्हणटा थँक्यू जीजस अरे थँक्यू जीजस कितको म्हणटा हांव एक्सप्लेन सिंपल कोण कित्याक थँक्यू जीजस I think some get testimony, but you know, I have to next time testimony सांगतलें कित्याक लायक म्हाका मागीर फर्स्ट डे हांव कितको हितून येयलें कितको हांव सांडोल्लें मागीर हांव पोतून मेळ्ळें देवान म्हाका हाडलें इट्स अ मायटी टेस्टमनी ओके सो जेन्ना म्हणटाय थँक्यू जीजस हांव अंडरस्टँड जावं ना थँक्यू जीजस कित्याक म्हणपा जाय तें तूं म्हणटलो थँक्यू जीजस म्हळ्यार म्हणटलो सडनली तूं नॉको काय तूं येयला आनी तूं म्हणटा अरे सिस्टर मुगे गो गेलो खूंय आहा खबर ना फोन ना काय ना 3 वर्स जालीं काय आनी हांव म्हणटा थँक्यू जीजस तुगे यू हॅव युअर मॅरेज इज रिस्टोर्ड हांव म्हणटा कितें म्हूण डज इट मेक सेन्स हांव म्हणटा मुगे हितून डज इट मेक सेन्स बट नाव इट मेक्स सेन्स नाव जे आज तुका एक्सप्लेनेशन गेलां कित्याक थँक्यू म्हणपा जाय कित्याक बिकॉज जीजस हॅज ऑलरेडी पेड द प्रायस इन फूल आमेन एंड ओवर ऑन द क्रॉस फ्रॉम द क्रॉस जीजस सेड इट इज फिनिश्ड आमेन अनिश इट इज फिनिश्ड इट म्हळ्यार तुगे तें येयलें तें इट तुगे लायफां you have to fight now. Jesus has already done his part. You have to fight a good fight of faith. And faith comes only by hearing and hearing by the word of God. If Anish comes tomorrow and gives his testimony, I will not be in surprise. It's already done deal. But तूं तो पार्ट कोना आयकपाचो बावार ताडपाचो कित्याक बरयलो हा जेजून की Anish, your faith has healed you. Amen. Jesus did not say, I have healed you. Jesus said, Anish, your faith has healed you. Amen. Understanding. Thank you, Jesus. So you have a homework to do. I did not stop. I stopped जावना. But I मुगे homework केलो. आयकपाचो आनी बावार्थ हाडपाचो. Okay? So when your life is void, empty, full of darkness, जाल्यार कित करपा जाय? पयत आत्मो आहा कार्य करपाचो. Okay? कितको कार्य करतलो? Thank you, Jesus. For restoring my marriage. Amen. Utor, uloy, Bap shikoita in Genesis 1:3. Sister read kor. देवान मुळे कोण मुळे देवान मुळे हां देवान मुळे उजवाड जावं आनी उजवाड जालो हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणे काळोख आनी उजवाड दोशी केलो सो गॉड सेड आनी आमी कित उलयता आमगे जिवितां आमकां उतर मेळटें आमी आमकां सांगपा जाय बाबा आयकोन येता पयलो आमगे तोंड उगड कर आनी उतर उलय जें उलयता तें तुगे कान आयकोता तूंच आयकोता तुगेले कान आयकोता ये
सो उलोय देवागे उतर मुठा जेजू उलोय जेजे बापान उलयले उतर उलोय उतर कित उलयताय दिसती पोत तें उलयताय फोन कोताय सांगताय हांव तुका म्हणा ब्लेम सॉरी ब्रदर हांव फोन कोतालें आनी सांगतालें जाणा गोवान आज उलयलें हें जालें हें म्हळें मागीर हांयको दवरलो हांयको फोन येयलो हांव मुगे इन्स्टंटली मुगे फ्रेंड आसलो एक फोन कोतालें आनी सांगतालें हें केलें तें आनी कोणा सांगतालें तें उतर आनी कोणा वयतालें आनी तें डिवोर्साचें पावलें आनी हांव म्हणटालें डिवोर्सा गेलां वयतलें गेलें आनी तें थिंग पावलें बट हांवें मुगेलें करेक्शन केलें पयल उतर जेन्ना उतरां येयलें तेन्ना पयल म्हाका स्क्रिप्चर मेळ्ळो तो प्रोवर्ब्स 18:21 डेथ एंड लायफ इज इन द पावर ऑफ टंग दोज हू लव इट विल ईट इट्स फ्रूट डेथ and life is in the power of tongue. Those who love it will eat its fruit. So death म्हळ्यार कितें मोतायतें death न्ही death म्हळ्यार every word which is against the word of God. Death म्हळ्यार मरण न्ही म्हळ्यार मरण म्हणटाय death म्हळ्यार every word तुगे तोंडांतल्यान येता तें against the written word of God. And life means life. This is life. This is Jesus. This is life. Uloy life. Speak life, Mota Jesu. Death, Gala, death. Death and life. Sister Kongnin. तूं कितें उलयताय तूं जे उलयताय ताचे वेल्यान वेट हांव ब्रदर अनिशा बरोबर वचोन ब्रदर अनिशा टार्गेट केलें म्हणटरी तूं म्हणशें की ओके ब्रदर अनिश होको देत उलयत म्हणा तेक ब्लेम कोनाकाय समजता डोंट कम एंड जस्ट से ब्रदर कोता ओके ब्रदर कोता देत उलयता सो तेजे बरेकू गेला नो हांव म्हणटा म्हाका तेजे हांव एक एग्जाम्पल मेळटो म्हाका डमी प्रेज गॉड ब्रदर थँक्यू जीसस ओके डेथ तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान मुगे शेजार कितें उलयताय म्हळ्या मुगे बायल कितें उलयत म्हळ्या मुगे घोव कितें उलयत म्हळ्या आं सो तूं स्टार्ट हांव कितें उलयतां ताचे वेल्यान म्हाका जिवीत वो मरण फावो जाता म्हणटोच मोज्या उतरांचो परिणाम हांवें मानून घेवंक जाय सो Galatians गेलो ते फर्स्ट स्क्रिप्चर गेलो तो Galatians 6:7 what you sow you will reap. Hallelujah. Death word gata जाल्यार तुका you have to bear the consequences of death word. Life उलयता जाल्यार you will reap the harvest. जेन्ना हांव मुगे गोवान डिवोर्स गेलो हांव म्हणटालें सगळें सांगपाक डिवोर्स केलो ते मुका वयतालें जेन्ना हांव म्हणलें थँक्यू जीजस मुगे गोवान डिवोर्स विथड्रॉ केलें थँक्यू तुका जेजू मुगे गोवान डिवोर्स विथड्रॉ केलें ती ही डीड इट आमेन ही डीड इट सो इट इज I who have the power because God says देवान म्हणला Genesis 1:27 देवान म्हणला की God said let us create human being in our image and likeness. If God mula brother 3 if Genesis 1:3 mula and God said let there be light and there was light, so what do I have to say because I maka muge bapan maka apल्या own image God the let us create means God the Father, God the Son, God the Holy Spirit comes. Okay, so बाप पुतान पवित आत्म्यान मुला let us create आमकां सगळ्या मनशा कला केला आपणा ओन इमेज आनी ओन लायकनेसान जाल्यार आमकां बाप शिकयता and God said when your life is full सगळो काळोख जालो आहा तुमगे जिवितां तुमगे दुस्पाक गुडोल जालो आहा जिवितां तुमगे जिवितां सगळे
तुम दिसता शिरापी जिवीत पळा और तुम चित्ताय की लायक यू नो इट्स ऑल वॉइड एम्प्टी फूल ऑफ डार्कनेस जाल्यार कितू उलयताय तुमी डार्कनेस उलयताय यू ओ बाप बुट्टे उलयताय गॉड सेड लेट देर बी लायट and there was light. Hallelujah. कितू उलयताय दुयेंस जालां but 1 Peter 2:24 says by the wounds of Jesus you are healed. You have been healed. You have been healed. But amthing pawpak, they receive korpak. It cannot come one day, job nito. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. And God says that, my son, your faith has healed you. Amen. Thank you, Jesus. So let us do the correction because Deon Sangila tuk zaite uloy tuk zaite desire it has to be aligned with the written word of God. Okay. And जेन्ना तूं उलयता पवित्र आत्मो ते कार्य कोता जेन्ना म्हाका सांगिल्लें वच हें कोर ते व्हिडिओ घे थिंग हा आमगे सिस्टरी आम सुटका मेळ्ळी जाल ना सगळें सुटका मेळ्ळी जाल ना थँक्यू जीजस सो मुनीस सुटका दिना गॉड द फादर स्पोक द वर्ड and the Holy Spirit manifested and there he did not आमोटाय सिस्टर कित सांगपा तुका चोय हें जालां हें जालां हें जालां हांव म्हणटा तूं कित जाय तें उलय आनी जें तें उलयता तें पळयता तुमी काम तूं कार्य करपाचें आनी तूं फुलफील करपाचें आमेन थँक्यू जीजस बट फर्स्ट डे वेन हांवें म्हणलें थँक्यू जीजस फॉर रिस्टोरींग माय मॅरेज जालें ना पोलंडा यू नो एक गेन ती टेस्टमनी यू नो पवित्र आत्म्यान केली आनी तें जेन्ना पवित्र आत्म्यान शिकयलें म्हाका कोण आहलोलें वॉट गॉड हॅज जॉयन टुगेदर लेट नो वन सेपरेट हें वचना आहलोलें भितर ओके म्हळ्यार ती टेस्टमनी पोलंडा हांव एक रुमा बंद आहलोलें तेदोन म्हाका शिकयली सो लेट द लॉर्ड गिव द टेस्टमनी वेन ही वॉन्ट्स या ओके नेक्स्ट टायम थँक यू जीजस praise God. So when he wants, okay, praise God. Thank you, Jesus. So build your life, your household on the rock, and all of us आमी हिंगा तें करताय आनी करपा येयलाय आनी सदां कोतोलीं आमेन ओबिडियंट सबमिसीव फेथफूल टू द रिटन वर्ड ऑफ गॉड आमेन थँक यू जीजस प्रेज गॉड वॉट द लॉर्ड हैज टोल्ड मी आई हैव डन इट इन जीसस नेम एंड आई नो दैट द होली स्पिरिट has already manifested, has already done what he had started. He told me to do, and he's saying, "Sogla muta, upon je kam start kela, te upon kabar kol bogor upon raupana tumge life ha, soglenge life ha." In Jesus' name, Father God, we pray. Amen. Thank you, Jesus. We'll stand up. We'll sign ourselves. Okay. Yeah, I'll prayer kota and then that video she wants, yeah. Okay, we'll do the prayers. कौन कोता प्रेस प्रे कौन कोता लो एक थैंक्स गिविंग जे तुम शिकलाय आज कौन लाइक यू नो काल जनतान बापा प्रियंका थैंक यू जीसस Thank you, Jesus. Okay, yeah. You have to. Yeah.
Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We praise you, Jesus. You healed us. You redeemed us. You have given your life for us Given your life for us. Amen. because you love us. Yes, you love us. You love us so much that God has sent His only begotten Son to redeem us from the curse, from the death, from all the shame, condemnation. Every darkness is crushed under the feet of Jesus on the cross. He has delivered us from everything. He is the Lord of Lords, the King of Kings, my beloved Jesus. We love you and we praise you. We love you, Jesus. You are, and you was, and you are forever the same. And we cast all our anxiety, and we cast our every burden, and we cast our every sickness, every tension, every stress, whatever going in our life, we cast on you because you care for us, Jesus. Your word says in Peter's that you cares for us, Jesus. You loves us so much that we cast our anxiety, we cast everything on you, all our burdens on you, my Lord, because please, we love you and you love us first. Scripture says that you loved us first. Amen. 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 Thank you, Jesus. Next time, I'm going to see you. And you are holding it, and you are proclaiming the gospel. I can do it, I think. Yes, you can, right now. Yes. All of you all lay your hand space for Korai right now. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you. Worship you, Jesus. Worship. Glorify you, Jesus. Adore you, Savior. My Redeemer. Praise and worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. You can do all things through Christ. I can do all things through Christ. Yes. Christ Jesus who strengthens you. It's not your strength, it's not your might, it's the might of the Holy Spirit. Amen. And you can do everything. Yes. And thank you, Jesus. Yes. You are doing everything in Christ Jesus. Yes, yes. For nothing is impossible. Today you are held this mic and it's done. Yes. In Jesus' name. Yes. Praise God. God Because has a mic. scripture says, I can do all things through Christ who strengthens me. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Mike, सोना आता. Again. Thank you, Mike. You don't have to leave it. You तीन तोड़ पासे दिन given to you by the Lord. Thank you.